लागे मागताना आम्ही मागता मोगाळे माये तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुजी ससाय मागुल्लो कोणूच निराशी जावन फाटी वचोंक ना मोरी माय आमकां निराशी करना खाली हातांनी फाटीन धाडिना कित्याक आमी तिचीं भुरगीं ती आमच्या खातीर जेजू लागीं विनाती करतली मोगाच्यान रेत्रेक आयला तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे फादर बोनिफास पिंटो आत्मीक निर्देशक मायनर सेमिनरी मुडुबेळ्ळे हांगासर व्हडा मोगान येवन ही रेतीर चलोवन व्हरतात देवाचें उतर आमकां मोडून सांगतात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा सांगात आसा आमचे भाव जॉन डिसोजा हांगासर आसात फेरार्तावन येवन आमकां मागो कुमो करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्ल्डची आसा ती रेतीर टेलिकास्ट करतात तांकांय स्वागत म्हणटा मोगाच्या न्हू तुमकां बरें मागता देव बरें करूं तुमकां कुमसार जावंक आसा बापाणो आमकां असो मेस्तांक इल्लें भिजोण आयिल्ल्यांक इल्लें येवण आयिल्ल्यांक तुमी स्वागत केल्लें दिली उब भोगली इल्लो मोगाचो स्वागत आमकां घरा आयिल्ल्यांक कशें बळें बापूय आवय स्वागत करता तशें आमकां आमचे बाप केदाळय मोगान स्वागत करतात तांच्या आयदनां खातीर आनी आमच्या भावाच्या आयदनां खातीर आमी अर्गां देवया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Puglap Jesu. Vandan Jesu. Stuti Jesu. Jesu. Argan Bapa. Aradan Bapa. Puglap Bapa. Vandan Bapa. Argan Povitratmya. Aradan Povitratmya. Stuti Povitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ देवरे स्तोत्र बहिण्यानो मजा पडटी तुमकां हांव स्वागत म्हणटा भायर मस्त पावस येवन आसा तरी त्या मोगान तुमी आयल्यात पळया की तुमकां मागण्या थंय देवा थंय कितली एक उर्बा कितली एक आशा देवाचें उतर आमी आयकूंक आयले हांव लोक बुकेतलो लोक ताण येतलो उदकाक न्ही पोटाच्या काणाक न्ही देवाच्या उतराक आमोस प्रावदेची उतरां आयच्या पयल्या वचपान मिसा वेळार आमी आयकतले हांव आमी बुकेन आयले हांव ताणेन आयले हांव खंडीत जावन देव आमकां दादोशी करता आमचे पैकी बळिश्ट कोण शातिवंत कोण मनशा मदें एक आलोचना आयली खंय कोण घटमूट घे म्हणून सक्कड सांगत म्हणाले खंय आमी कांय न्ही सड्ड बळवोन घटमूट म्हळ्यार कोण लोंग कोड देखून पुराय दादले मनीस लोंगडा हर्शेन गेले खंय विचारूंक तूं बळिश्ट घे घट घे म्हणून लोंग कोड म्हणालें खंय हांव खंय बळिश्ट म्हाका उज्या घाल्यार हांव कांय न्ही देखून बळिश्ट कोण उजो देखून हे पुरा उज्या हर्शेन गेले विचारूंक तूं बळिश्ट खंय वयगी शी हांव खंय म्हजे की बळिश्ट तो कोण सूर्यो देखून सुर्याक हर्शेन गेले तूं बारी बळिश्ट खंय आमी मनीस कांय प्रयोजन ना तूं बळिश्ट खंय वयगी सूर्यो म्हणालो खंय हांव खंय बळिश्ट सायबा आळी मोडां आयलीं जाल्यार हांव दिसंत ना देखून म्हजे की बळिश्ट कोण मोडां देखून हे मोडां हर्शेन गेले विचारूंक तूं बारी बळिश्ट खंय सुर्याच्या की तूं बारी बळिश्ट खंय मोडां म्हणालीं खंय खंय हांव बळिश्ट आळे ओ तें वारें आयल्यार उडपी आसलो हांव बंबय पावतां देखून हांव खंय बळिश्ट तें वारें बळिश्ट आतां निर्वोग नासतना हे वाऱ्या हर्शेन गेले विचारूंक तूं बारी बळिश्ट खंय तूं सुर्याच्या की बळिश्ट खंय वाऱ्याच्या की बळिश्ट खंय देखून वारें म्हणालें हांव खंय बळिश्ट ओ ते गुड्या दोंगर आहात पळय ते म्हाका आड आयतात तर म्हजे की बळिश्ट कोण ते पर्वत निमाणे हे गेले पर्वत अशें निसारूंक तूं बारी बळिश्ट खंय चक्कड म्हणटात ते कोण पर्वत म्हणालो खंय हांव खंय बळिश्ट सायबा बळिश्ट तुमी मनीस तुमी म्हाका मुळांत पोकोरतात आनी हांव केदो व्हडलो पर्वत जाल्यार पडतां फाटीं आयले हो तर बळिश्ट कोण आमींत मनीस आमी मनीसच बळिश्ट वही म्हणटा पवित्र पुस्तक भावा आनी भयणी मनीस बळिश्ट पूण कोणाच्या सक्तेन रसनाराच्या सक्तेन प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजून म्हणलें जुआंवचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 5 कितें म्हणटा उक्त करनाकात पण उक्त करनातना सांगा. जुआंवचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 5. मुझे विने कुर्सिया मुझे विने तुम्ही कांयच करूंक सकना. पट्ट म्हणया मुझे विने तुम्ही कांयच करूंक सकना. कोणे म्हणलें उतरां जेजून जुआन बरयली सुवार्थ अध्याय 15 वाक्य 5. आनी ताका कुडसिदा जावं पावल फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13. म्हाका बोळ दितल्यातय हांव सगळें करूंक सकता. म्हणया म्हाका बोळ दितल्यातय बॉल दिते हांव सगळें करूंक सकता. तर मनीस बळिश्ट कोणा वरवीं देवा वरवीं. पोरण्या सोल्ल्यांत न्यायकर्ताचें पुस्तक आसा तुमी घरा वचून वाचा आतां वेळ ना. अध्याय 13 तावन अध्याय 16 बुक ऑफ जजेस चॅप्टर 13 to chapter 16 ते एकलो न्याय करता आसा. बळिश्ट तो कोण तो बळिश्ट न्याय करता जज नीती करता. सॅमसन ताची आवय वांगडी आसली भुरगीं नासली. देवा ता दायेन तिका भुरगो जालो. हो भुरगो ताच्या माथ्याक वाकर लायन वचो म्हणलें केस काडीन वचो. ताणें वायन पियेन वचो म्हणलें जल्मलो व्हड जालो. ताची सकत इतली की ताणें सिंव म्हळ्यार सिंवा लायन सिंवाक तुजे विशीं मारलें बोळबळ्या. एका गाडवाचें काडक्याचें हाड काण घेवन तालवार न्ही गाडवाच्या काडक्याचें हाड काण घेवन 1000 फिलिस्तीनकारांक लागाड काडलें. निमाणें ताका दोरयांनी बांदून घालें 2 खांब्यांक अशें बिल्डिंगाक 2 खांब्यांक बांदून घालें. ताणें एकच बडें ओडलें सगळें बिल्डिंगच पडलें. कितलें बोळबळ्या. कोणा वरवीं देवाच्या प्रेराक आत्म्या वरवीं. कोणा वरवीं देवाच्या प्रेराक आत्म्या वरवीं. भावा आनी भयणी तुजें आनी म्हजें तें तो देवाचो आत्मो आसा. देखून आमी कोण बळिश्ट. आमी कोण बळिश्ट व्यक्ती. आमचें तें बोळ आसा देवाचें पवित्र आत्म्याचें. तें बोळ भोगया तें आसा म्हण जाणा जावया तें अणभव करया. देखून आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याक. आमचेर आयला तो आजय हें मागणें करूंक आमकां शिकोवंक आमकां आमच्या उण्यापणाचेर जैत व्हरूंक आमकां बोगसाणें दिवंक आमचे कश्ट सोंसूंक आमचें धैर्य आमकां दी म्हणून गावया आमी गीत. तुमच्या बुकांनी सोम्याची स्तुती करया. बूक आसा जाल्यार काडा. तांदूळ पान नंबर 151 पेज 151 सकड आमी उबी रावया. अंतलें पयलें चरण दुसरें चरण आनी तिसरें चरण 3 चरण मात्र आमी गावया. पयलें चरण दुसरें चरण तिसरें चरण. सर्वरನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು पवित्र आत्मारे शक्ती ನೀಡಿ. बूक एकामेका काणगेया दोगांक एक बूक पावतात. पेज नंबर 151. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸಕ್ಕಡ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ दुःख येईल बोक्सूंक बोळ जाय. ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅವನ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಏಪೋ
पवित्र आत्म्या उज्याच्या आकट्या अभिषेक अभिषेक करून घे, आमकां न्हाणोवंक घे, आमकां तुझ्या अभिषिक्त करून घे. पावनात्मारे बेगा इळिदू बन्नी. हे पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय आमकां तुज्या सक्तीन भरच्याक, आमकां उजवाडान भरच्याक, आमकां बोगसाणें मेळोवंक दिवच्याक, धैर्यान भरूंक घे. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ವೇದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ दुःख सोसोंको हे पवित्र आत्म्या बोळदी. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ सकड़ा ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ म्हाका तें लावंक घे. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ म्हाका बोळवोन करूंक घे. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ पावनात्मारे ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ सैतानाच्या तळण्याचेर जैत वर म्हाका बोळ दिवन हे पवित्र आत्म्या ये सर म्हज्या पिडेंक वखद लावंक. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ सकड़ा ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ तुमचे भूक सकला दवरा हात उबे करा. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ सकड़ा ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ दोन्ही हात उबे करया. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ डोळे दांपिया. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ पावनात्मारे ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ पावनात्मारे ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ पावनात्मारे ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah. 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 Hallelujah.
व्हडल्यान Alleluia. Alleluia. Hallelujah, 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 Alleluia. hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही आमच्या सत्तेर आमकां बचागे, तुझ्या उजवाडान आमकां बचागे. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise Praise the Lord. 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 Argan Jesu. Argan Jesu. Aradan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Yesuve stotra. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ Hallelujah. 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 भावांनो भयण्यांनो अपोस्तलांचेर मोरयेचेर पवित्रत्व देवण आयलो ते इतल्या सक्तेन भरले की इतले बळवंत ते जाले की एक दीस म्हणाले आमच्या दोळ्यांनी आमी कितें पळयलां आमच्या कानांनी आमी कितें आयकलां ते आमकां हेरांक सांगत रावूंक जायना. तांकां जरबान मारले कोड्यांनी तांकां मारलें तांकां जैलान घालें तांकां सांकलीनी बांदलें तांकां धमकी दिली तुमी जेजू विशयान उलय नजो म्हणून पूण ते रावोंक ना. ते मार्तीर जाले जेजू खातीर ते मार्तीर जाले. भावांनी भयणी तुजो आनी म्हजो भावार्थ तसो जायचे. आमचो भावार्थ पडबडी गुडी गुडी एक ल्हानसो ताप आयला आमचो भावार्थ दंडोळ्ळो एक कोणें कांय कश्ट दिले आयले भावार्थ आमचो दंडोळ्ळो. आमच्या मालगड्यां पळया आमच्या आवय बापाय पळया आमच्या आबा आवडली माय पळया कितलेय कश्ट येवन दिता. ती गोव आनी बायल न्ही म्हणलें नाणें हांवें ताचो हात धरला मेल्यारी तो म्हजो गोव जिवाल्यारी म्हजो तो गोव मेल्यारी म्हजी बायल जिवाल्यारी म्हजी बायल हात पळया काजार आयची इतलें बरें रसपेर जातात इतली बरी बसवणी करतात इतली गद्दळाय करतात काजार जावन 4 दिसांनी काजार ना एक मोय सापली जाल्यार खंय आमचो भावार्थ. आमी हांगा आयलीं सगळीं मागया आमच्या तरणाट्यांक आज प्रत्येक जावन आमच्या काजर जातयल्यांक आनी काजर जाल्लें आनी कश्ट येवं दी दूख येवं दी समस्या येवं दी रगळे येवं दी तो म्हजो गोव ती म्हजी बायल. तुमी आवय बापाय तुमच्या दुवेक म्हणचे न्ही येगो फाटीं करा. हांव तुमचो पाद्र्या तुमचो घरचो पूत हांव घरान म्हणटा म्हाका कश्ट म्हाका म्हणटा ते ये रे तूं घरा ये पाद्री म्हण नाका तुका म्हणटा ते तुमी म्हणच्या ते तुमच्या दुवेक म्हणच्या ते येगो तुज्या सिस्टर नाका तूं फाटी ये म्हणटा ते तर काजर जाल्यार दुवेक कशें म्हणजे तूं फाटी येगो म्हण. मागया आमी आमच्या तरणाट्यांक आमच्या युवजांक काजर जातल्यांक आज काजराक पयशे वचूंचे मात्र काजर वांस लावला म्हणा ते मागीर आमी परतून पळयतात मे लागीं आमकां बोळ दी पवित्र आत्मा D34 पेज 152 पेज 152 पळयतात मे ये आमच्या तरणाट्यांतय ये आमच्या युवजांतय ये आमच्या आवय आनी बापाय थंय ये भावार्थान घट रावोंक आमची कुटुंबां सांबाळीचे आमची कुटुंबां घट उरोवचे आमची तर गोवाणी भायर विंगड जालीं कुटुंबां पासळ्ळीं पोई सभा उसळ्ळी कुटुंबां पासळ्ळीं पोई सभा उसळ्ळी आमची कुटुंबां अजून घट आसात आमच्या आबा वरवीं आमच्या व्हडली बाय वरवीं आमच्या भावा वरवीं आनी आमच्या आवय वरवीं आमच्या भुरग्यांनी तशेंच घट्ट रावचें तांचे खातीर आमी मागया पेज नंबर 152 हिंदींत आसा तें पळयतात तुमी ये म्हजे लागात ये म्हजे सांगा म्हाका जेजूचो लागशिलान फाटलाव करूं जेजूचो मोग करूं म्हाका शिकय म्हणून गावया आमी गीत पेज 152 पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा जेजू ते म्हजो भावार्थ घट कर ये पवित्र आत्म्या
पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबाक ये आमच्या आवय बापायत ये आमच्या युवजनांत ये आमच्या खासदारी जोड्यांत ये आमच्या भुरग्यां बाळांत ये चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे तुझ्या खातीर जेजू तुझ्या खातीर तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में जेजूच्या पांयां तळा म्हाका व्हरून ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या सत्तेच्या पवित्र आत्म्या जाणवायाच्या पवित्र आत्म्या मोग करून शिकोवच्या पवित्र आत्म्या वावरतान घट रावंक पवित्र आत्म्या मार्तिरां सकत दिल्ल्या पवित्र आत्म्या घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हो तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हो तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तगड़ा। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हाका जाणवाय दी म्हाका समजणी दी म्हाका बळ दी कश्ट येताना दुख येताना धंडळ नासताना घट रावप यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु येशू यीशु ही मार्ग है जेजू तू म्हजे मार्ग तू म्हाका वाट यीशु ही तू म्हाका सत सत्य म्हाका समजणी दिताय तू म्हजें जिवीत यीशु जीवन यीशु मेरा प्रभु तो देव तू सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे तुझे खातीर जेजू तुझे खातीर पवित्र आत्म्या तुझे खातीर हांव जियेता म्हजो भावाक सांबाळटा हांव घट रावता म्हाका बळ दी म्हाका घटाय दी म्हाका उज वाड दी म्हाका समाधान पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र दुनियात काळजाकडे जरा दुनियात काळजाकडे चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया
Alleluia. तगड़ा Alleluia. 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 Praise the Lord. Alleluia. 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 जगड़ी बरो Alleluia. Alleluia. डोळे आमच्या दांबया दुनियात आमच्या काळजाकडे दवरया हांवें शिकयलें मागणें म्हणा देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या बापाच्या आत्म्या बापाच्या सोम्याच्या आत्म्या सोम्याच्या आत्म्या सर्वेस्पराच्या आत्म्या सर्वेस्पराच्या प्रवाद्यांच्या आत्म्या प्रवाद्यांच्या आत्म्या खऱ्या आत्म्या खऱ्या आत्म्या जाणवायेच्या आत्म्या जाणवायेच्या आत्म्या समजण्याच्या आत्म्या समजण्याच्या आत्म्या पदवेदार आत्म्या पदवेदार आत्म्या मागण्याच्या आत्म्या मागण्याच्या आत्म्या शासनाच्या आत्म्या शासनाच्या आत्म्या विनंतेच्या आत्म्या विनंतीच्या आत्म्या सताच्या आत्म्या सताच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या कुरपेच्या उजवण दिवच्या आत्म्या सोनीच्या आत्म्या महिमेच्या आत्म्या नीतीच्या आत्म्या उत्संगच्या आत्म्या तुमच्या जिविताच्या आत्म्या जीविताच्या आत्म्या या घडये या म्हजे घडये भितर म्हजे म्हजे थंय थंय तूं आयलाय तूं आयलाय हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता देवाच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या देवाचें उतर आयकोंक नियाळोंक ध्यान करूंक म्हाका बळ दी म्हाका सकत दी म्हजो भावार्थ घट जावन दी म्हजो बरवसो स्थिर जावन दी म्हजो मोग जिवाळ जावन दी अर्गां तुका उगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका सगळां बसया एक घडीवर बरें रेस्ट करा वणकोण बसा रिलॅक्स रिलॅक्स आराम करा आराम टेन्शन पुरा भायर घाला कंत पुरा पयस करा चड राटावळी पयस कर रिलॅक्स रिलॅक्स इन द होली स्पिरीट तुमी आतां विराम घेया तुमी भितर आसा पयतत्मा भितर आसा ताची सकत आमचे भितर आसा दादोशी जावया रिलॅक्स रिलॅक्स चड ओजें पयस वचोन दी चड टेन्शन पयस वचोन दी पोर चड समस्या पयस वचोन दीत म्हजे भितर सुमिया म्हजे थंय पवित्रत्मा आसा तो भितर आयला आतां पवित्रत्म्यान बरलेली आमी त्यात देवाची स्तुती करया किर्तन 100 वाक्या 4 आमकां अशें म्हणटा साम 100 वर्स 4 आमकां देवाची स्तुती करून उलो दिवचें किर्तन अशें म्हणटा स्तुती करूंक देवाच्या आंगणाक येया अर्गां दिवन ताच्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती करून देवाच्या आंगणाक येया आयल्या आमी अर्गां दिवन ताच्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरा केदाळा हांवें आयल्या आदल्या वटी घरा गेले हांव आज फाटीं आयल्या हांव अर्गां दिवन आमी भितर बसले हांव तर फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या सरसऱ्यां खातीर अजापां खातीर बऱ्यापणा खातीर आमच्या काळजांत तांडाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया देवाक कितलीं अर्गां दिल्यार ती उणींत ही रेतीर करूंक आयली आमी सर्वां उपकारी मोणाची दिनवासी काळजाची देवा ती आमच्या काळीज उबारया ताणें केल्ले उपकार 1, 2, 3 हजारांचे हजार आसात ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताच्या पुता जेजूची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा आमी गावया गीत ये 18 पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 त
सोम्याची स्तुती करा बुकांत पेज नंबर 11 इकरांत आसा स्तुती करा ताची स्तुती करा थाळयो पेटोवन आमी स्तुती करया पयतत्म्यान भरले आमी पयतत्मा आमचे भितर आसा सगळ्यांना बरें कर मागणें करया स्तुती करया काळीज मोण सोम्या ते उबारया स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती गाऊया. करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती देवा बापाची. करा देवा बापाची स्तुती करा धन्य देवाची स्तुती देवा बापाची. करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धन्य देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा तगडा खुशेन हॅपीली जॉयफुली खुशेन दादोस्काय स्तुती करया देवाची स्तुती करताना आमची पिडा पयस सरता आमचे टेन्शन पयस करता समाधान येता संतोष येता सुडाळ जाता स्तुती करया अर्गां दिवया स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेसूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेसूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेसूची स्तुती करा रायांच्या रायाची सौम्या स्तुती जेजूची. करा सोम्या जेजूची स्तुती करा सोडवणाराची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा रायांच्या रायाची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा सोडवणाराची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेसूची स्तुती करा अदुबारा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेसूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची 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 स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा
पवित्रात्म्याची स्तुती करा. आता बऱ्या स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची हालेलुया Alleluia, 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 तगडा alleluia, 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 फास्ट हालेलुया 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 तगडा हालेलुया 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 Jesus, we thank you, we worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. डोळे धांपया रिलॅक्स कोण कोण बसा रिलॅक्स हात उदारे दवरा एन्जॉय खुशी पावा संतोष पावा इतलेच स्तुती आम्ही केली आमची भलाई खंडीत बरी जाता कितली चड स्तुती केली आम्ही तितलें समाधान आमच्या मोती घेता पळय आतां तुमच्या काळजां समाधान आसा तुमच्या मोतीं समाधान आसा तें तुमी दवरलें न्ही देवान तुमकां दिलां सोम्याची स्तुती करतना पावस आयल्या बरी वयरतान कुरपा वळून येता भावा भयणी तुज्या काळजां पळय कितली दादोसकाय आतां आसा पळय वजें तुजें हाळू जालां आतां तुजी पिडा उणी जाली अर्द्याक अर्दी तुजी पिडा गूण जाली तुजे दुखी उण्यो जाल्यो कित्याक स्तुती भरतना पुयतत्व भरतना तें कांय उरना कितें तर रावना तें सर देवसार पळणं धांवता वायट सक्त नपयीन जातात पिडेचे आसले कण पुरो नपयीन जाता कितली चड स्तुती केली तितली तुका समाधान भोगता रिलॅक्स तुमी तुजे भितर आसा पुयतत्व म्हजे भितर आसा समाधान पाव सगळो दीस रटावळ 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 टेन्शन 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 कांय दवरनाका सोम्याच्या हातान दी सोम्याची स्तुती करतना दादोसकाय भोगता रिलॅक्स बी हॅपी बी जॉयफुल बी सॅटिस्फायड दादोशी जा खुशी पाव संतोष पाव उल्हास भोग हें पवित्रत्म्याचें देणें पवित्रत्म्याचें देणें तुजे भितर वाळटा कशें उदक वाळटाना भिजता आमी पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भिजोन आसा आमी पवित्रत्म्याच्या कृपेन आमी भिजोन आसा आमी पवित्रिंदादीच्या सक्तेन आमी भरोन आसा आमी ती पवित्र त्रिंदाद आमकां बळ दिता घटाय दिता सकत दिता उजवाड दिता जानवाय दिता आशिर्वादांनी भरता हांव आशिर्वादान भरलां हरसिल्लो जावं आमचो बाप सर्गीचो बाप आमच्या सोमेचो क्रिस्ताचो बाप ताणें आमकां सर आपल्या आशिर्वादांनी भरला म्हणटा सांग पावल तें आशिर्वाद आमचे भितर भरल्यां जाता देवा बाप्पा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या तुका जावं आराधन तुका जावं वगळाप तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा आराधन हांगा म्हाका आपोवन हाडलां तुवें तुका अर्गां दिता ह्या पावसा मदें येवचें बरें म्हण म्हाका दिलां तुवें तुका हांव स्तुती करता हांगासर बसूंक नियाळूंक आयकूंक ध्यान करूंक म्हाका फावो केलां तुका हांव अर्गां दिता आनी आतां तुजें जिवीत येवचें उतर आयकूंक म्हजें काळीज उगड म्हजें मन उगड हांव तें बरें करना आयकतां ध्यान करता जोशुआचें पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 8 धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर तातूंत बरयलां तें
तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. देवाच्या उतराचें पुस्तक तुज्या वोंटांचेर दवर. तातूंत बरयलां तें दीस आनी रात ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका. भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सोवें आसतलो. देखून देवाचें उतर तुज्या वोंटांचेर आसूं. दीस आनी रात ध्यान कर. तूं तुज्या कामांनी सुफळ जातलोय, जैत्यवन जातलोय. तुका जैत लाभतलें. दृढ राव, भियेनाका. तूं खंय गेल्यार तुजे सोवें हांव आसतलो. बाबा भयणी, परतून रिपीट कर तुज्या मतींत. परतून रिपीट कर तुज्या मतींत. कोणें कोणें सांगिल्लीं उतरां, कोणें कोणें गाळी दिल्ल्यो, ती उडास करनाका. हें उडास कर. पवित्र पुस्तक म्हज्या वोंटांचेर आसूं. तातूंत बरयलां तें सत्रायन दीस आनी रात हांव वाचतां. हांव सुफळ जातलों, जातेलीं. म्हाका जैत लाभतलें आनी हांव खंय गेल्यार देव म्हजे सांगात आसतलो. तर हें जिवीत दिवचें उतर आतां आमी आयकोंक. आमची काळजां म्हणा आयतीं करया. आनी अपुर्ब्याचें गीत आसा आनी तें गीत जावन आसा, 1000 चिन्न बेळ्ळी. देवाचें उतर वज्रां प्रास, भांगारा प्रास, सर मोलादीक दिव्या प्रास, मोलादीक. हें उतर हांवें ध्यान करीचें, हांवें आयकचें. तें आयकोवचे खातीर म्हजें काळीज आनी मोणां उक्तें दवरतां. आतां आमच्या भांगारांतले बूक आमी काणुया. पान नंबर 57. तेदोळच आमी दादोशी जाल्यां. परत आमी गावया. तें देवाचें उतर म्हज्या वोंटांचेर आसलें. दीस आनी रात ध्यान करीत आसलें. म्हाका जैत दिवचें, म्हाका भलायकी दिवचें, म्हाका समाधान दिवचें, म्हजी पिडा गूण करचें, म्हज्या आपाय नापाय घराच्या नापायच करचें उतर आमी आयकोंक. तें जिवीत दिवचें उतर आयकोंक गावया. गीत पेज 57. कितें गायता हांव समजोया, समजोन गावया. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. देवा तुझें उतर, जिवी दिवचें उतर, समाधान दिवचें उतर हांव वाचतां. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು,
ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो भयण्यानो आ दिशी नेवच्या पयलें तुमी बरें भायर सरल्या उपरांत पयलें वचून खंय पळयलें? आं? आरशांत. कित्याक? खंय बरयलें आरशांत पळयचें म्हणून सांगून? आरशांत पळयनात जाल्यार कितें जाता आहलें? आरशांत कित्याक पळयलें म्हळ्यार कित्याक पळयलें? हांव कसो दिसता? केंस माव गेल्यात गे, दोळ्यांतलीं पिंत्रां सोमा काडल्यांत गे, वय गे वय. आमी पळयलें कित्याक म्हळ्यार आनी एक उतर सांगचें जाल्यार आमकां आमचो मोग आसा. आं, आमकां आमचो मोग आसा. आमी आमचो मोग करता. देखून हे फावटी आरशा मुखार रावतना आमी कितें म्हणटा? हांव कितलो हांव कितलो सोबीत. करेक्ट. हांव कितली करेक्ट. तशें म्हणूच येत. हे पळयत पुस्तक म्हणटा तूं जो करताय तसो. आमी चिंतलां घालें पेल्यासो मात्र म्हणून. खंय सुरू जाता? पयलें म्हजें ताण कशें म्हणोजे? हांव कितली सोबीत. करेक्ट. म्हातारो जाता पर्यंत ह्या बाणी म्हणोजे हांव कितलो सोबीत. देखून देवाचो मोग सुरू जावचो पयलें म्हजें तावन. देखून आमी सकाळीं गेले, आमकांच आमी पळयलें. आमी नितळ सांगी पळय. आमी कित्याक नितळ दवरचें? आमी आमचो मोग करता न्ही. आमी कित्याक जेवचें? भूक लागता वय, पूण जेवचें कित्याक? भूक लागता म्हण न्ही. आमकां आमचोच मोग आसा. कित्याक बरें वस्तूर न्हेसचें? आमकां आमचोच मोग आसा. कित्याक आमची जतन घेवची? आमकां आमचोच मोग आसा. ओ थंय उडपी ताप आयल्यार, ताप उडपी आसा, घडयेन वचोन परीक्षा करची. कित्याक? मरोन वचो न्ही. कित्याक मरोन वचो? आमचो व्हेरी गूड. करेक्ट. जिवाचो मोग करचो. पळया, आमच्या घरा एक भुरगें जल्मल्या तक्षण कितें जाता? कोलो संभ्रम. पळय गे, पर एका फिरगेजी हांव गेल्लो, थंय पुरा मिसांक तांकां एक भुरगें जालां म्हूण स्विट्स वांटलां. सगळो सिटीची फिरगज मस्त मिसां तें. तांकां एक भुरगें जालां म्हूण मिसाक आयल्या सगळ्यांक स्विट्स. कोलो संतोश पळया. एक लाडू नाल्यार जिलेबी आयलां तें आतां गेलां. आतां दुसऱ्यांदा घालें पॅक कर. मिसाक आयल्या पुरो खावंकी पिवंकी. कितलो पयसो खर्चिला कोण ना. पळया गे, एक नवो जीव आयलो म्हणटाना कितली खुशी. कालचें बरचें पेपर पळया. ती नागुरी लागीं दोगां भुरगीं ती ओणत बसलोन पडोवन मेलीं. ती कितली दूख, कितली बेजाराय. काल कोर्टान सांगलां भुरगीं इस्कॉलांतल्यान भायर सरलीं, घरा पावता पर्यंत जबाबदारी कोणाची? इस्कॉलाची. देखून तुमी घट्ट न्ही दियेत. कोर्टान सांगलां कोण एका भुरग्यान बसता आनी एका भुरग्याचो दोळो काडलो खंय. देखून कोर्टाक गेल्लीं. कोर्टान सांगलां भुरगीं घरा पावता पर्यंत जबाबदारी इस्कॉलाची. म्हळ्यार गोवोरमेंट कितलें चिंता पळया. काल पोरपरा रजा इस्कॉलांक. कित्याक? भुरग्यांक आपाय जायना जो. इल्लो पावस आयल्यार आमी बरो ल्हान आसतना
भिजोवन तेचें रजा दिवन दिता म्हणून रजा गय बेश्टें भिजलें जायलें. आज भुरग्यांच्या माथ्यार एक थेंबो शेण पडल्यार फाल्यां पावस येतलो हाजी तर रजा डिक्लेअर करून जाली. कितलें जागृतकाय सांबाळता हांव पळया जिवाचेर. तर एक जीव म्हळ्यार कितें. पूण आमच्या परिसरांत आज पळया जिवाक मोल उणें जालां हांगी म्हणलें सवाल. केळंबे कातरल्या बरीं कातरन घालतात. आमच्या दक्षिण कन्नडांत जालां थोड्या फाटल्या दिसांनी पळयलां तुमी. मणिपुरांत कितें जालां पळयलां आमी तुमी. आज पळय आमच्या झगड्या वरवीं झुजा वरवीं इराणान कितें घडटा, इज्रायलान कितें घडटा, लेबनानान कितलें घडटा. भुरग्यांच्या इस्कॉलाक धाड घालून 150 वयर भुरगीं मेल्लीं आमी जाणा. लेबनानान भुरग्यांक टार्गेट करून जीव मारतात म्हणून न्यूज आसा. हरी एक दीस आमच्या भारतांत सुवार्ता परगट केल्यांक फादरेबांक जीव मारचें, सिस्टरांचेर धाड घालची. परच्या दिसा मोझांबिकांत बिसायबागत शॉट करून जीव मारला. सगळ्या संवसारांत मनशाचो जीव म्हळ्यार मोलत नातल्या बरें जालां हांगी. आजकाल पळय आमच्या पयलीं आमच्या आंगणांत भरून रूख झाडां फुलां फळां आसतालीं. आज आमी कितें केलां पुरा कातरन घाल इंटरलॉक्स घालून आराम्यान न्हिदल्या आमी आनी दग जाता म्हणटा आमी. आमच्या मालकड्यां बरी संवय आसतली पुरा आंब्याचे की पणसाचे की माडाचे की माडये बरी आंगणांत बरी ग्रीनरी आसताली. तुमी उडपी तेन्ना बरयले कळे लावन इल्ली ग्रीनरी दवरल्या कितलो तें उरता गोत्तू ना. फाल्यां बरो इंटरलॉक घाल्या कळे येतले. आमकां रूख झाडां कातरन संवय देखून मनशाकी कातरता हांगी, मनशाकी नाश करता हांगी. असल्या परिस्थितींत आसतना हो जुलय म्हयनो आज आमी सुरू केला. जुलय म्हयन्याक पप्पा लियोन एक तेसांव दिलां. कितें तेसांव तें तेसांव येता म्हणटा जीव देवाचें मोलादीक देणे. ह्या जिवाक मान आनी गौरव दिताना तो राखण वर्सो कायदो आमी पाळूंक आसा. म्हळ्यार जीव हांवें पोसिजे तो हांवें राखचे बरोबर हेरांचोय जीव हांवें राखजे आनी पोसिजे. पाप साहेबान जुलय म्हयन्याक दिल्लो इरादो, पाप साहेबाचो इरादो ह्या म्हयन्याक जुलय म्हयन्याक म्हजो जीव राखजे, म्हजो जीव पोसिजे, हेरांचोय जीव हांवें राखजे आनी पोसिजे. आतां आमी घरा येताना हें वरिजे. म्हजो जीव हांवें पोसिजे, म्हजो जीव हांवें राखजे, हेरांचो जीव हांवें राखजे, मान दिजे, गौरव दिजे. तर देवाचें उतर ह्या विशीं कितें म्हणटा. मातेवान बरयली सुवार्ता अध्याय 6 आयकूंक आमी उबे रावया. सकाळीं एक घडी उबे रावया. तुमचे लागीं बायबल आसा जाल्यार उक्तो करा, नाल्यार व्हडना बरें नायका. मातेवान बरयली सुवार्ता अध्याय 6 वाक्या 20 आनी 5. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रात जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रात कूड व्हरती न्हय. खाना प्रात जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रात कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं ती वंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रात कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंतना करून आपलें आवक थोड्या वेळाक कोणी चडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांत ती कांट फुलां कशें वाडटा तें पळया. ती गळोनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता सालमांवर आयले गूण आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थ्याच्या न्हू. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. दोग भुरगे खेळटाले. खेळटा खेळटा एकल्यान पिसोळें धरलें. पिसोळें धरलें आनी मुठी भितर दवरलें. आनी आनी एकल्या म्हणलें अळे रे म्हज्या हातांत एक पिसोळें आसा तें जीव आसा गी मेलां. आं जाप दिया. वाणी चिंता आतां हांव जीव आसा म्हणलें जाल्यार वतीन चिड्डून मारना.
मेला म्हूण दाखयतलो म्हाका सोलवंक हांव मेला म्हळ्यार जीव आसल्याक सोडटलो देखून तो म्हणालो तें पिसोळें तुज्या भितर आसचें आतां आसचें तें जीव आसचें आनी मेल्लें मरचें तुजेर रोंदून आसा तुज्या मुठी भितर आसलें पिसोळें तें जीव आसचें वा ना आसचें कोणाचेर रोंदून आसा तुजेर रोंदून आसा भावा भयणी करेक्ट न्ही तुका जीव दिला तो सोबोवंक नाश करूंक न्ही तो तीन तिरकूट करूंक न्ही तुका जीव दिला तो सोबोवंक आनी तो जीव दिताना तुका दोन संगती दिल्यात ती दोन आसा बुदवंतकाय बुद्धी आनी जाणवाय समजून आसा जाणवाय आसा इस्कालो वचणारो न्ही कॉमन सेन्स आसा न्ही आमकां आमच्या म्हालगड्यांनी पूण आमचे बरी इतली डिग्री नासतली वय पळयल्या आमच्या आबागान व्हडली माय आमचे बरी डिग्री आहली हां ताणें बरोवचें कशें पावलें पूण तांचें कॉमन सेन्स आहा पळय आमकांय आसा कॉमन सेन्स पूण कितल्या कळना तांची बुदवंतकाय तांची जाणवाय आमकां बूद दिल्या आनी जाणवाय दिल्या बुदवंतकाय दिल्या कित्याक आमचें जिवीत सोबोवंक तें अर्द दिसा मात्र बरो लोभ घालून जेलो घालून सोबोवचें न्ही फाटल्या 1 वर्सां जालीं पाद्र्याप जावन तें सोबोवंक प्रयत्न केला लोभ घालून न्ही कापड न्हेसोन न्ही साड्यार सोबल्यार पावना आं काजरा दिसा बारो कितल्या मोलाचो साडो 10,000 15,000 साड्यार सोबल्यार पुरे तो सूट कोट योबा कितल्या मोलाचो त्या रसपराच्या गांवान 1,00,000 खंय पोरेकलो म्हणटा 1,00,000 सर्वेस्परा पट्टारे सोबोचे बरें व्हेरी गूड पूण भावानी भयणी त्या गांवाना भितर त्या साडये भितर त्या सूट कोटा भितर तुजो जीव आसा आनी तो जीव सोबोवंक तुका जाणवाय दिल्या तुका बुदवंतकाय दिल्या द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19 20 कितें म्हणटा पळया म्हणजे बूक आसल्या उक्तो करियेत द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19 to 20 जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतेल्यात दोनी तुज्या मुखार आसा चॉयस इज युअर्स जिविती आसा मरणी आसा आशिर्वादी आसा सिरापी आसा यू सिलेक्ट यू हॅव गॉट फ्रीडम तुका आसा फ्रीडम तुवें बरें विंचयेत तुवें पाड विंचयेत देखून तुका देवान जीव दिला तो पाड विंचोवंक न्ही तो तुवें पोसिजे तो तुवें राखजे आनी ह्या जिवा मरिपात देवाक महिमा दिजे दॅट इज द ब्युटी तुवें कित्याक आदर जावचें हांवें कित्याक पाद्र्याप जावचें तुवें कित्याक सिस्टर जावचें तुवें कित्याक अवंकार रावचें ताचे मरिपात देवाक महिमा दी गिव ग्लोरी टू गॉड थ्रू युअर लायफ सांगलें हांवें एक दीस न्ही तुज्या जिणेचे लांबाय एक देखून तूं जो करताय तसें तुज्या पेल्याचो मोग कर तूं जो केल्यार पावना तुज्या घोवाचो तूं जो केल्यार पावना तुज्या बायलेचो तुज्या आवयचो तुज्या बापायचो लेविताचो ग्रंथ अध्याय 19 चॅप्टर 19 लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 18 तो जेजून मागीर रिपीट केलो नव्या सोल्ल्यान लेविताचो ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 तूं जो करता तुज्या पेल्याचो मोग कर देखून देवान दिल्ल्या 10 उपदेशां पैकी सुरवेचे 3 मात्र देवाक दाखयतात पयलो दुसरो आनी तिसरो वयर दाखयतात उपरांतले 7 पेल्याक दाखयतात फर्स्ट 3 ask you to look at God but the rest 7 पेल्याक पळयाक 10 उपदेशां पैकी 3 मात्र वयर देवा मान दी देवाचें नांव व्यर्थ काडनाका आयतार आनी भाग्यवंतपणी सांबाळ 4थो 5थो 6वो 7वो 8वो 9वो 10वो
पेल्या तातूं पांचवो आसा कितें म्हणटा पांचवो डोंट किल जिवीशी मारी नाका कोणे जिवीशी मारलें पयलें कायनान आबेला जिवीशी मारलें उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 आणि 11 पासून सांगा की उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4 चॅप्टर 4 वर्सेस 10 to 11 जिवीशी मारतना देवा खुशी जाली की देवान कितें म्हळें कायनान आबेला जिवीशी मारतना कितेंय केलें तुवें आयक धरणीर तावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता रगत कोणाचें अध्याय 9 काडा तातूंत उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 9 वर्स 4 to 6 हें रगत कोणाचें कित्याक रगत बोब मारता रगतान कितें आसा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 तावन 6 या रगत असलें मांस काय ना कित्याक रगतांत जीव आसा रगतांत जीव कोणाचो आसा जीव दिल्ल्याचो मुखासी तूं रगत वरयसी जाल्यार मान दिनायस जाल्यार तुज्या हांव रगताक हांव लेख घेतलो मागीर हरी एका म्हण जाती तुजे विशीं मारताय म्हळ्यार रगत कोणाचें हें आमी समजचें कित्याचे विशीं मारी नजो ते रगत कोणाचें आज काल म्हणटा आमी रगत जाय जिवांचो रगत जाय रगत देवाचें तातूंत जीव आसा देखून त्या मनशाच्या सारक्याचो देवान आपल्या सारक्याचो रचलेल्या मनशाक देवान जीव दिला तो जीव काडून कोणाकी अधिकार ना जिवीशी मारी नाका ते परत्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्याक येताना तें आनीक कठीण जालें माते वासोवांजेल काडा अध्याय 5 चॅप्टर 5 वर्स 21-22 जेजू कितें म्हणटा जिवीशी मारचें म्हळ्यार कितें फकत जीव काडचो मात्र की कलवारीन वासा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 21 to 22 उबे रावन वासा घट्ट ते करून न्ही पुर्वाजां सांगलें आयकलां जिवीशी मारी नाका परनो सोल्लो ताका निसभेचेर ते उदक गरजे दिवशी मारतल्याक आतां जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता या जिवीशी मारचें म्हळ्यार तालवारीन कातरचें न्ही जो कोण आपल्या भावाचेर उलयना रागार रावता ते जिवीशी मारल्या बरें दोगे मुखारची रागार रावले आनी सभे मुखार हाडचे नेक्स्ट अरे पेद्दा म्हण गाळी दिता अरे पेद्दा बरें सिंपल कोण ना आज गाळी दुसऱ्यो येतात ओके तो म्हणटा ताका सणेत्रीण सभा सुदेवांची व्हडली सभा सुप्रीम कोर्ट तें ताच्या मुखार हाडचे नेक्स्ट अरे पिशा म्हणटा यम कोंडाक वसोचे बस बा देव देव बरें करूं पळया की देव जिवा विशयान कितलें चिंता पळया देखून रक्षण करूंक आसा जीव राखोवंक आसा जीव सांबाळूंक आसा दुसरें जीव सांबाळचो म्हळ्यार कितें तो खंय आरंभ जाता गर्भांत पवित्र सभा आदीन तावन जीव गर्भांत आरंभ जाता गर्भांत तावन तो मरता पर्यंत हर एकल्यान तो सांबाळूंक आसा जेरेमियाचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 तुज्या आवयच्या कुशीन आकारचे आदी हांव तुका संस्कारलो देखून पवी सभा गर्भापात आडवारता कित्या जीव आवयन दिल्लो न्ही जीव बापायन दिल्लो न्ही जीव कोणेय दिल्लो न्ही जीव दिल्लो देवान हर एका जिवीक जिवंक हक्क आसा देखून गर्भांत ती पिंपरी आसा पळय त्या पिंपरेक सांबाळूंक जतन घेवंक भलायक घेवंक भुरगें गर्भांत उपजतनांत जतन घेवंक आसा हर एकल्याक हक्क आसा देखून गर्भापात करचो म्हळ्यार जाय म्हण करचो म्हळ्यार नाका म्हण कान उडोवचो म्हळ्यार ते देवा मुखार एक जीव काडल्या बरी देखून पवी सभा आदीन थावन पवी सभा मानता जीव तुवें राखजे जीव तुवें पोसिजे जीव तुवें सांबाळीजे तो गर्भांत आसलो जीव राखचे खातीर तुका सांगता तें सगळें तुवें करीजे आजकाल विज्ञानाची संशोधनां आयल्यात
इतलें वाडल्यान की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा AI तें कितेंय करूंक शकता. काल जाय तुका दिता तें आवय आनी बापूय एक सोन वा भुरगें एक दोन. पण हाचे वरी मनशाचो गण मान उणो जाला. देखून पाप साहेबान फाटल्या दिसांनी एक पत्र दिलां, मॅग्निफिका हुमानितास, मॅग्निफिशंट ह्युमॅनिटी. महिमे ಒಂದು मनुष्यपण तुझें कलें आविष्कार कर, कलें संशोधन कर, मनशाच्या जिवाक गौरव दी, मनशाच्या जिवाक मान दी, मनशाचो जीव राखजे. तूं जिवाचो धनी न्हय. हें मनशान रॉंग चिंतलां. आमी जिवाचो धनी. वी आर नॉट द लॉर्ड ऑफ आवर लायफ. आमी जिवाचे राखणे. वी आर द गार्डियन्स. वी आर द गार्डियन्स ऑफ आवर लायफ. We are not the lords of our life. This life doesn't belong to us. It belongs to God. देखून ते जीव आसा पळय ताका मान दिजे. गर्भांतान मरता पर्यंत ती म्हातारी, तो म्हातारो, तो आसऱ्याक वचोन दी. ताका तकली सोमाना, हाजो मांडो सोमाना, हाका पांय ना. नो. पळय सायबा, अजून गन आनी मान जिवाचो उखून धर म्हणटा. देखून ह्या म्हयन्यांत बाप साहेबान म्हणलां जिवाक गौरव दिजे. ह्या म्हयन्याच्या अकरेक आमी सांत अन्नाच्या जोकी म्हाज्या फेस्ताचेर करता. मलगड्या विशय म्हणी हाडूंक आमकां आसा. त्या वेळार आमची मलगडी, आमचो आब, आमची व्हडली माय कोणी दी जावन दीत. त्या जिवाक मान दिवंक आसा, गौरव दिवंक आसा. कालच्या पेपर वाचा. तेणें गुलबर्गा त्या दिशीन एकल्या गोवान बायलेक जीवशें मारलां. ती मोठी खंय, ती मोठी आनी काळी म्हणून सांगून पेपर म्हणटा हांव नेना. ती मोठी आनी काळी, तिका भुरगीं जायना म्हूण सांगून गोवान जीविशें मारलां. हरी एक दिसाचें पेपर काडून वाचा तुमी. कितले जीव घात जातात, कितले जण नाका नाका जीव काण घेतात, कितले जण मारतात. आमच्या घरांनी थोड्या फावटी चलता, गोवान बायलेक मारचें वा बायलेन घोवाक मारचें, आवय बापायन भुरग्यांक मारचें वा भुरग्यांनी आवय बापाय मारचें. आनी एकल्याच्या कुडीचेर तुका हक्क ना. देखून तुका कोणी मारतना तूं पुलीस स्टेशनाक येताय, तूं कंप्लेन करता. कित्याक म्हळ्यार जीव तुजो न्हय. यू कॅनॉट अटॅक समबडी. त्या जिवाक गौरव दी, त्या जिवाक मान दी. दुसरी वातिकार सभेन दस्तावेज दिल्ले, दिग्नितात इन्फिनिते म्हळ्यार अपरिमीत मोल म्हण. जिवाक गौरव दी, तुज्या जिवाक गौरव दी. तो राख, तो सांबाळ. जीव व्हरतो, कूड व्हरती, नेसन न्ही. नेसन गरज ना. जाय आमकां मान मारया सांबाळच्या खातीर, पूण जिवाक गौरव दी, जिवाक मान दी. त्या आमकां दिल्ल्या जिवाक आमी मान दिवचे खातीर देवान आमकां जीव दिला. संतोष गव्या गीत, तूं म्हजो आसरो. देवा तुवें म्हाका जीव दिलाय, तुवें म्हाका जीव दिलाय पोसूंक, नाश करूंक न्ही. देखून त्या जिवा खातीर तूं म्हजो आसरो. यू आर माय शेल्टर, यू आर माय रॉक, यू आर माय फॉर्ट्रेस, यू आर माय एवरीथींग. माय लायफ हॅज कम फ्रॉम यू. तुजे जाण आयलां देवा म्हूण गावया आमी गीत, तूं म्हजो आसरो. C14, C आदी 4, पेज 102. Somogal East, Tomosote, Nura Eradu page. Tomoso Astro, page 102, 102. Tomoso Rakunda, Tomoso Mogal East. Oi देवा, तुजो जीव दिल्लो देव तूं. देखून कितें करता? सगळ्या काळजांता तुका आराधन ह्या जिवाद्वारे करता. तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितां तुझे रुपोळें सोदता. सगळे सकते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. ओय सोम्या, तुवें म्हाका रचलाय, म्हाका पोसताय. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितां तुजे रुपोळें सोदता. सगळ्या सकते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. हांगा आसा.
तुका दिता समर्पित करता. असा सोम्या हंगा असा तू म्हजो गोवळी तू मोसो गोवळी शेळयां पोसता गोवळी तू म्हाका पोसताय. तू मोसो बुसुंडा रिपीट. तू मोची गुपी सुवा तू मोसो दे तू म्हजो गोवळी तू मोसो गोळी तू म्हाका सांबाळटाय पोसताय. तू मोसो बुसुंडा कश्ट हळू करताय पोसना पयन करताय. तू मोची गुपी सुवा राखताय सांबाळटाय. तू मोसो दे देखून सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा दुबारा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हांगा वासा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argam Bapa. Argam Bapa. Aradan Bapa. Aradan Bapa. Argam Jesus Christa. Argam Jesus Christa. Aradan Jesus Christa. Aradan Jesus Argam Christa. Povitratmya. Argam Povitratmya. Aradan Povitratmya. Aradan Sergincha Bapa. Sergincha तू Bapa. म्हजो रसनार. म्हजो रसनार. तुवें म्हाका रसलाय. तुवें म्हाका रसलाय. तुवें म्हाका जीव दिलाय. तुवें म्हाका जीव दिलाय. सोबीत जीव. सोबीत जीव. हांव राखतां. राखतां. हांव पोसतां. हांव पोसतां. हांव सांबाळतां. हांव सांबाळतां. आनी त्या मरिपात त्या मरिपात हांव तुका हांव तुका महिमा दितां. महिमा दितां. हालेलुया. 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 भाव मिरणो देवान दिल्लो जीव मनीस कशें सांबाळटा म्हणल्यार एका धाकलो असो आसा. एका फिरगजेंत 5 जाणां गुरकारांक सन्मान केलो. ते निवृत्त जाले सेवेतावन. 5 जाणां गुरकारांकी फिरगजेच्या दिसा स्टेज आपयलें. एकत्र म्हणजे इनाम दिलें. इनाम दिलें. 500 जाणांक सन्मान केलो. इनाम दिलें. ते घरा गेले. 5 जाण घरा कशे गेले पळया. पयलो स्टेजीर ताण सकला देवलो. उपरांत स्टेजीक गेलो आनी म्हणालो म्हाका काणगोंची संवय येयना दिवची संवय येयना तुमचें इनाम तुमकांच जालें म्हणालो पाटी दिवन गेलो सीदा. दिल्लें पाटींत दिलें. दुसरो उक्तें गेलें आनी घरा येता पर्यंत पुरपुरोन तुगेलो इतलीं वर्सां हांवें गुरकाराचें काम केलां इतल्यो वाणो जरयल्यात पळय दिलां एंतगी पिट्टासी कंजूसू एंतगी पुरपुरोन तुगेलो घरा मुसोर. दुसरो तिसरो तें पळयलें इल्लें मोला आहलें ताका. तें व्हेलें एक आंगडी इकलें पयशे काण गेले नाकभर पियोन घरा पावलो. चवथो घरा व्हेलें आनी शोकेजीन दवरलें. आयिल्ल्यान दाखोवंक अळे हांव गुरकार आसलो म्हाका सन्मान केला पळय शोकेजीन दाखोवंक पक्कणां दवरलें व्हरून. आयिल्लीं पुरो आव म्हणटात न्ही. पण 5वो तो घरा गेलो. बायले भुरग्यां पुरो आपयलें. भारी खुशी जाली. बायलेक खुशी जाली भुरग्यांक खुशी जाली सैऱ्यांक खुशी जाली. ती म्हणाली आमींत कित्याक खुशी पावचें वाड्या घरांक पुरो आपोवया. जाल्यार बायल म्हणाली वाड्या घरा मात्र कित्याक म्हज्या कुटुंबाच्या गे आपोवया. जाल्यार गोवी म्हणालो तुज्या कुटुंबाच्या मात कित्याक म्हज्या कुटुंबाच्या गे आपोवया. तांकां आनी हांकां म्हणटाना सुमार जाणां हे 500 जाणां जालीं. व्हडलें जेवण केलें. आयलीं दादोशी केलें जेवलीं दादोशी जावन घरा गेलीं. ह्या 5 जाणां पैकी तुमकां कोणाची बरी खुशी जाली. पयलो गी दुसरो गी तिसरो गी चवथो गी 5वो. 5वो कितें गेलें ताणें ताका दिल्लें वांटून काण गेलें आनी सक्कणां घालन जाली खुशी जाली. थोडे आसात न्ही तशेंत देवा तुवें म्हाका दिलां न्ही म्हाका नाका धर
फॅन घटकी दर्यो घटकी माय घटकी रैल आतां पाठो घटकी म्हण जीव घात करचे म्हाका तुवें दिलं म्हाका नाकात नाका तुकात जालें जीव घात करचे दुसरें पुरपुरचे तांकां बळें हांकां बळें म्हाका कांय येना जीनी सगळी पुरपुरोन तूं गेले हाजी चवथें माडमाडी पुरो आसा पुराय कोण बाराच्या आनी गाडांगा घरां पोसच्यात चवथें तिसरें चवथें आसात कासाक प्रयोजनांत शो कशी दवरल्या बरी ते कोणा दिनात ते घेयनात ते धामुण्ण दिल्यार कांय इल्लें मेळत पिळ्ळ्यार नाल्यार कांय येना युजलेस फेलो व्हेरी गूड मॅन बट युजलेस आयकलां तुमी भारी बरो मनीस पूण खंयच्याक प्रयोजन ना शो केसीन दवरल्या बरी पूण 5 आसात ते पुरो हांगा आयल्यात आज देवा तुवें म्हाका जिवी दिलाय न्ही त्या मरीपात हांव तुका महिमा दिता अर्गां दिता फुलयता पालयता सोबयता आनी त्या मरीपात देवा तुका अर्गां दिता तर भावानी भयणी देवान आमकां दिल्लें हें जिवीत आमी 3 रितीन राखचें नंबर 1 हेरांच्या आक्रमणांत हांव राखचें म्हजो जीव हांवें हेरांच्या आक्रमणांत हांव राखचें पळया मैजेक तो जल्मताना फाराव रावचे विशीं मानू चिंतालो ताच्या भयणीली पयलें न्ही गे निर्गमग्रंथ अध्याय 2 उपरांत मोइजे ताच्या जिवाक आपाया सावन व्हड जाताना तो गांव सोनो धांवलो ताचो जीव ताणें राखलो तेणे येली अपराधी रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 19 जेजेबेल राणी जिविशें मारूं चिंताना तो गांव सोन धांवलो देवान ताका सुकण्यांक धाडून ताका खावंक जेवंक दिलें म्हळ्यार तुजो जीव तुवें राखचें कातोलीक पुलीस बी दोतोर म्हणटा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च वेन यू आर ट्रायंग टू डिफेंड युअर लायफ तुजो जीव राखतना लढाई करतना आनी एकलो मेलो जाल्यार तूं जबाबदारी न्ही बिकॉज यू आर डिफेंडींग युअर लायफ नंबर 2264 कातोलीक पुलीस बी दोतोर म्हणटा तुजो जीव तुवें राखोवंक पेसाडटाना झगडें जाताना चिंच्या तुजेर कोणी हल्लो करूंक आयलो तर तुवें कालें करचें ओय मार 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 म्हणटा घरा भायल म्हणून बरो गोवा कडेन मार मार आनी कितलें जाता मार मार म्हणटा न्ही जाय म्हण न्ही नाका म्हण मार नाका म्हण देखून तुजो जीव राखोवंक तुवें प्रयत्न करतना बाय मिस्टेक आनी एकलो हल्लो जाल्यार तो मेलो जाल्यार कातोलीक पुलीस भितर म्हणटा तुजो जीव तुवें राखचें पयलें तुजी जबाबदारी तुजो जीव राखचें दुसरें वायट वातावरणांत तुवें राखचें कितें वायट वातावरण आमाल पिवणें धुमापान दुमटी आनी ड्रग्स तुजो जीव तुवें राखोवंक आसा तुवें हेरांच्या आक्रमणांत तुवें राखोवंक आसा देखून वायट सवयेंत तुजो जीव तुवें राखचें तिसरें तुका जबाबदारी आसा तुजो जीव तुवें पोसिचें कसो पोसिचें बरें करून जेविचें नाका हांव जेविना थंय उपास पडून मरता तूं जबाबदार देवा मुखार हांव गुळयो खाणेना जाल्लें जाता मेल्यार मरतात आनी वांतात ते तुवें जाय जाय म्हूण तूं वखदां काणगे नाय तूं देवा मुखार गुण्यावकार जाताय ऑपरेशन करिनाय तूं देवा मुखार पातकी जाताय गुळयो खाणेनाय चिकित्से वचनाय सर्जरी करिनाय तुवें चिकित्सा काणगेवंक आसा तुज्या कुडीचो जीव तुवें राखोवंक आसा देखून बरें करून जेविचें वेळार जेविचें आज पांत्यार जेवलोय फाल्यां सकाळीं जेवलोय परवां मध्यान राती जेवल्यार तुजी कूड आयकना तुजी मोत आयकोवंक बरो कूड आयकना वेळार जेव दवळ तुजे भलायकेक बॅलन्स चुकता जेवतानाय बरें करून जेव फ्राय जाताना तेलाचें तुपाचें चड मिठाचें चड साखरीचें कांय नाका आज मागीर युट्यूबाक गेल्यार पुरो मेळटा हें 5 रांदय चड का फ्रुट्स का मस्त उदक पिये तापयल्लें उदक पिये जेवल्या तशें न्हिद नाका इल्लें सल अजीर्ण जाता इल्लें सल तुवें दिसपडटें काम कर इल्लें व्यायाम कर वगेत्त बसो नाका कार आसा म्हण कारार्थ भोंवो नाका काराक इल्लें रेस्ट दी तुजे 2 कार वात न्ही ताका इल्लें पांयाक इल्लें दी व्यायाम कर एक्सरसायज कर नेक्स्ट मोतीक वेप दी
మోతి సమాధానం వస్తుంది, మోతింది సంతోష వస్తుంది, మోతింది तृप्ती వస్తుంది. मोती काश्मीरान सोमाणा आल्यार मध्य प्रदेश उपास जातात, मागीर ते उपास सगळ्या उसळटात. देखो टेन्शन, मोतीन टेन्शन आसतना, मोतीन ओत्ताड आसतना, मोतीन अशांती आसतना जिवाक ते माराक जाता. तुजी भलायकी पाड जाता. आज मस्तनाची भलायकी सायकोसोमॅटीक. सायको म्हळ्यार मोतीची कुडीक मारची, मोतीक समाधान ना, त्या कुडीक एफेक्ट जाता आनी ह्या वरी तुजी भलायकी पाड जाता. आजकाल कितलेशे म्हणटात जेवण जेवतना फ्रेश जेवण दवर. आजकाल युट्यूबार कितले संगती येता तुमी पळयलां आसतलें, फ्रिजान तें दवरी नाका, फ्रिजान हें दवरी नाका, फ्रिजान दवरी नाका आनी कालें दवर, कांय दवरी नाका. म्हळ्यार तुजी भलायकी बरी सांबाळूंक फ्रेश फ्रेश करून खा. आमी मस्तान कितें करचें, आज वांटून दवरलें पीठ परवा मुसर पोळे त्याच पिठांत हांव तें फ्रेश पीठ आनी 8 दिसांचें पीठ. आज वांटून दवरलेलें आळेन कितले दीस. एकले म्हणटा म्हाका बंबईतल्यान आयल्या ती आळेन वांटून दवरलां गे गोवाक 15 दिसां जाय पुरतें. भलायकी वांटून दवरून आयली आसतली भविश्या. देखून भावांनी भयणी, हे विज्ञानाची क्लास न्ही, हांगा क्लास आमी देवाचें उतर म्हणटा, तुजो जीव तुवें सांबाळिजे, तुजो जीव तुवें पोसिजे आनी निमाण्याचो आत्म्याचो जीव. तुजी बरी कामां करीजे जाल्यार, वायट सांडिजे जाल्यार तुवें आत्म्याचो जीव सांबाळिजे. तुका आत्मो आसा. देवाचें उतर आयक. आज आमी आयल्या, कुमगाल सेवता आमी. ध्यान कर, मागणें कर. आत्म्याचो जीव सांबाळटना मोतीकी समाधान मेळटा, कुडीकी बरी भलायकी मेळटा, तुजो नांव लांब जाता, तूं दादोसक्यान जियेताय, देवा तुज्या जिवा वरवीं महिमा दिताय. तरी आमी हांगासर आयिल्ले आमी सर्वां ह्या म्हयन्याचो इरादो, म्हजो जीव सांबाळटा, घट्ट निद्दा करया. हांवें खायचे, हांवें जेवचे, हांवें विशेव घेवचे. तज्ञ म्हणटात उणें म्हळ्यार 7 तावन 8 वा 9 वरां रेस्ट जाय. आज मस्तना आमी न्हिदचें केदाळा 12 वरार, उठचें केदाळ 6 वरार. 6 वरां मात न्हिदलो हितून. तुजी कूड आयकना, तुजी मोत आयको बरो. तुज्या कुडीक रेस्ट जाय. टेक 7 hours, टेक 8 hours रेस्ट, फूल रेस्ट. आमचे भुरगें पळया कितलें न्हिदता पळया, ताका नानो न्हिदायता तुमी, ताका जाय तें रेस्ट. आमकां वडांगी जाय रेस्ट. देखून उणें म्हळ्यार 7 वरां वा 8 वरां वा 9 वरांची रेस्ट कुडीक जायचे. तुमी कोण म्हळ्यार वेग्गी न्हिदोंक येता तुमी भाग्यवंतां. वेग्गी न्हिदोंक वचून 4 रां उठों नाकात. वेग्गी न्हिदा, बरी न्हीद पडटा, मागा, रेस्ट देव दिता. देखून बरें तुज्या कुडीक रेस्ट दी, तुज्या आत्म्याक रेस्ट दी, तुज्या मोतीक रेस्ट दी, तुज्या कुडीक बरें खाण जेवण दी, पोशण दी. तुजो जीव राख. हेरांच्या जिवा गौरव दी, हेरांच्या जिवा मान दी, हेरांच्या जिवा तामाशे करिनाका, हेरांच्या जिवा हल्लो करिनाका, हेरांचो जीव लागाड काडिनाका. तूं जेव, हेरांकी जेवंक दी. जेवण पाड करिनाका, जेवण नास करिनाका. तूं रेस्ट कर, हेरांकी रेस्ट करूंक सोड. तूं न्हिदे, तुज्या घरांतल्यांकी न्हिदोंक सोड. तूं जोड, तुवें जोडलें पुरा व्हरून घाडांगाच्या पोशी नाका, बाराच्या पोशी नाका. तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्यांचें पोट पोस. त्या देवाक महिमा लाभतात. जशें फूल फुलतना हेरांक खुशी जाता, एक दिवो जळटना हेरांक उजवाड मेळटा. हांव एक दिवो जावन, हांव एक उजवाड जावन, हांव एक फूल जावन हेरांक सोबीत करतना. ತಿಸುನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ತೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಮಾಡುಚರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು प्रीतिसूरी मानव माझो जीव करता एल्यासोई ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಮಾಡುಚರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ
म्हजो जीव देवाताना येयल्लो ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ आनी एकल्याचो जीवूय देवान ಸೃಷ್ಟಿ दिल्लो ಮಾಡಿದರು ताचें तें देवाचें रूप आसा ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೆ ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ताचें तें देवाचें रूप आसा ಕಾಣುಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವ ರೂಪವ ಕಾಣುಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವ तुझ्या पयली तें तुझ्या घोवाक तें तुझ्या आवय बापाय तें ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರನ್ನು तुझे बरीन ताचोय मोग कर ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ಪ್ರೀತಿ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು बूक पयस दवरा दोळे दांपा प्रीतीसुनी मानावा ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು एक घडी भर दोळे दांपा आमी कितें आयकलें आज उडास काडा तुका कितें बरें लागलें वॉट डीड यू लायक मोस्ट वॉट डू यू एप्रिशिएट मोस्ट कितें बरें लागलें तुका ह्या शिकोवणेंत ह्या देवाच्या उतरां तुका कितें पसंद जालें तुका कितें संदेश मेळ्ळो तुवें कितें घरा येताना वरचें तुज्या घरा तुज्या कुटुंबान कितें गरज आसा पयलें हांवें म्हजो मोग करीचें हेर आनी न्ही हांवें जेवचें हांवें खावचें हांवें न्हेसचें हांवें पंगरचें हांवें वखद घेवचें हांवें रेस्ट घेवचें दुसरें हांवें पेल्यासूय मोग करीचें म्हाका दुखता ताकाय दुखता म्हाका बेजार जाता ताकाय बेजार जाता म्हाका भूक लागता ताकाय भूक लागता हांवूय सोबीत तोय सोबीत हांवूय सोबीत तीय सोबीत हांवूय मोलादीक तोय मोलादीक हांवूय जाय तोय जाय पळया हांवूय जाय तोय जाय म्हाकाय रचलें देवान ताकाय रचलें देवान म्हाका देवाचें रूप आसा ताकाय तिकाय देवाचें रूप आसा हांवूय मोलादीक तोय मोलादीक जिवाक मान दी जिवाक गौरव दी तूं जिवाचो राखणो धनी न्हय देव मात्र धनी तो जिवाचो धनी जेजू आतां ह्या आल्तारी कडेन येता म्हाका ताचें रूप आसा म्हाका ताचें सारकें आसा हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर त्या जेजूक हांव पळयतां म्हजो केल्ल्या बरी पेल्यासूय मोग करता तोळ आमच्या घरांत समस्या उणें जातलें टेन्शन उणें जातलें मोग सुटतलो घोवाचो बायलेचो आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो भावां भयणींचो आनी एकामेकाचो हो मोग करून कृपा मागया येवकर सांगल्या जेजूक आमच्या सुम्याक आमच्या धणयाक आमच्या देवाक त्यात्त मानान त्यात्त गौरवान आमच्या भावाक भयणीक राग करिनाये दुस्मानकायेन पळयनाये तांची पदकां बोगसून तांकां मोगान पळय जें म्हणलो मोग कर जें म्हणलो जेजू येताना ताका आमी स्वागत करया सुवादीक सक्रामेंता म्हणलें गीत आसा हें गीत गावन जेजूक आमी आमचे मदें स्वागत करया Soti Sacramenta
Raula ye resnara Bapa Cakrawala Soma Uban Tale Kalsa Amchi Betai Gayana Swati Sakramenta Swati Sakramenta Swati Sakramenta Raula Tuchi Deus Kasa Amchi Duka Pusta Tuche Soshi Naoyeta Amchi Kambesarai Santa Swati Sakramenta Swati Sakramenta Swati Sakramenta Hatus Amso Vishe Wana La Molochi Rakta To Amso Usang Berdarya Moy Kata Tuche Somya Patiem Rauta Swati Sakramenta Swati Sakramenta या पवित्र पुण्या रूपार आजरासच्या स्वादी सक्रामेंतांतल्या जेजू तुका हांव आराधन करता तुजी हांव स्तुती करता तुका हांव हर्सिता तुजो मोग करता तुका नमस्कार करता अंतस्करणांतल्यान हांव तुजी स्तुती करता और तुजो उपकार मानता म्हाका रचल्या खातीर ह्या घडये पर्यंत पोसुल्या खातीर म्हजो जीव राखल्या खातीर आपायांतल्या अणवरांतल्या सांबाळल्या खातीर तुजी हांव स्तुती करता ह्या वेळार तुजें आराधन करूंक तुज्या घरा येवंक तुज्या आंगणांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र मंदिरांतल्या दारवटांतल्या अर्गां स्तुती गावन भितर सरूंक म्हाका फावो केलां कीर्तन घरा बरी हांव ही म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव सुरेस्परा तुज्या घरांत रावोंक आशेता
तुझ्या मुखार रावोंक आशें येता धिम्यांनी पडोंक आशें येता ता दोशी जाता खुशी पावता संतोष पावता I want to be in your presence. I want to glorify you, Lord. I want to praise you, Lord. I want to thank you, Lord. You are my life. You are my everything. You are my fortress. You are my rock. You are my shelter. You are my defender. ಯೇಸುವೇ ನೀವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕರು, ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು, ನೀವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀವೇ ನನ್ನ ಭದ್ರ ರಕ್ಷಕರು. तुझी सोबाय पळोवंक तुजो मधुर सांगात बघूंक हांव पेसाडटा. तुजे मोवळायेची, तुजे दयाळायेची, तुजे काकुळ्ळेची दिश्ट सोम्या धिंब्यांनी आसता म्हजेर आसूं दी. हांव तुजें सोबीत रसण सोम्या, हांव तुजें सोबीत एक रसण सोम्या, हांव सोबीत सोम्या. म्हजे तसली व्यक्ती संवसारांत दुसरी ना. म्हजे तसली व्यक्ती संवसारांत ना. म्हजो जवळो भाव तरी म्हजे बरें दिसता जाल्यार तो हांव न्ही. म्हजी जवळी बहीण जाली म्हजे बरें दिसता तरी ती हांव न्ही. म्हजे तसली व्यक्ती संवसारांत नांत ना. हांव तुजें सोबीत रसन. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे जीब, म्हजी कूड, म्हजी सगळी दुसरीच. कितलें सोबीत कर तुवें म्हाका रसलाय, कितलें सोबीत कर म्हाका पोसलाय. हांव तुजें मोलादीक दिरवें. आय एम युअर प्रेशियस गिफ्ट. आय एम युअर ट्रेजर. हांव तुजें मोलादीक दिरवें. देव म्हाका तें दिल्लो प्रेशियस भांगरा प्रास, दिरव्या प्रास, वज्रा प्रास, सकळ प्रास मोलादीक तो म्हजो जीव. सोबीत जीव तो बारीक आसूं दी, मोठो आसूं दी, तो गोरो आसूं दी, तो काळो आसूं दी, ताका प्राय जावं दी, प्राय जावन आसूं दी, केंस पिकोवन दी, मिरयो पडोवन दी तोंडार, तरणाटो आसूं दी, पिक्या तवश्या बरी दिसूं दी, म्हातारो दिसूं दी, तो तुजो जीव, तुवें दिल्लो जीव. तुवें पोशिजे, तुवें राखजे, तुवें सोबयजे, तुवें पाड करून नजो वायट सवयां वरवीं, मादक द्रव्या वरवीं, आमाल पियोन्या वरवीं, हेरांक आल्लो करिनाये, हेरांचो जीव सोबयजे. हांवें सोबोजे, हेरांनी सोबोजे. हांवें सोबोजे, हेरांनी सोबोजे. हांवें सोबीत, हेरांय सोबीत. हांवें मोलादीक, हेरांय मोलादीक. म्हजो जीव पळयतात म्हाजें मंदीर, ताचें तिचें जीव देवयतात म्हाजें मंदीर. इतलो सोबीत जीव दिल्ल्या देवा तुजी हांव स्तुती करता. तुमची जाप, आराधन आनी स्तुती तुका येसुमिया जेजू. आराधन आनी स्तुती तुका येसुमिया जेजू. आराधन आनी स्तुती तुका येसुमिया जेजू. व्हडल्यान आराधन आनी स्तुती तुका येसुमिया जेजू. जेजू तूं आमचो देव देखून. आराधन आनी स्तुती तुका येसुमिया जेजू. जेजू तूं आमच्या जिवाचो धनी देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं आमचो सोमी देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं आमचो बरो गोवळी देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हजें खडप देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हजें भद्र कोटें देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हजो सांबाळणार देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हाका जिवीत देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हाका वाट देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हाका सत देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हज्या जिवाचो राय देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हजो मोगाळ इश्ट देखून. आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया. जेजू तूं म्हजी आस्त देखून. आराधन आणि
स्तुती तुका जेजू येसुमिया तुका हांव एक आस्त देखून आराधन आणि स्तुती तुका जेजू तू म्हाका बरवसो देखून आराधन आणि स्तुती तुका जेजू तू म्हाका सर्वस्व देखून आराधन आणि स्तुती तुका येसुमिया इतल्या सोबीत उतरांनी आमी सोम्या वर न्हिलें तर ताका आमी म्हणया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू कृपे सागोरा आराधन तुका हे सोडवून धरा आराधन तुका म्हणून आमच्या काळजांतान आमी गावयांत वा कोणा बसोंक जाय बसा कोणा दिम्यांनी तुमकां कितलो वेळ जावंक जाय दिम्यांनी तुमी आसचें तुमी आराधन करिया ಕುಂಗಣಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತಂ 481 481 पेज म्हाका रसल्या म्हाका पोसच्या म्हाका मोलादी म्हणलें केल्या जेजूचें आराधन करया काळजांत तावन सुती करया तुमचें मन तुमच्या काळजांगात दवरा सगळी मोत हांगाच दवरा जेजू तूं पळया कितें गायतात ती उतरां घामान दिया उतरां घामान दिया वर एक उतर तें कोणेक रसलें आनी तुजें जावन दी तुज्या जिबेतान वळोवन दी तुज्या काळजांतान वळोवन दी मोतींतान वळोवन दी गावया आमी गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका दुनिया तुका एकात उबा राहा आनी म्हणा जेसु मोगाळा संतोषान आराधन तुका खुशेन बी जॉयफुल जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका कितलो सोबीत जीव त्या जिवांत हांव कितले सोबीत कंतार भायर येता पळय बाबा पळय भयणी कितलो सोबीत जीव त्या जिवांतान कितल्या पुरब्याचें गीत भायर येता पळय सोबीत गायन कर दैवी तुझो वाटून आसा उंड्या रुपार. उंड्या रुपार लिपोण आसाय लिपोण आसा देवी तुजो मोग दैवीक तुझो वांटून आसाय वाटून आसा पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय ओवी सांगा तुजो दिवून आसाय ओवी सांगा तुझो दिवून आसाय कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय वय सोम्या तुजी कृपा जाय आमकां. ओवी सांगा तुझो दिवून आसाय दोनी हात उबा राहा. जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका हात बरे आलया कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका वय सोम्या तुजी स्तुती करचें तुका अर्गां दिवचें केदें व्हरतें बाग मोजें तूं म्हजो देव तूं म्हजो रसनार तुका अर्गां दिता आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी तूं आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सोम्याची तूं गोडी बरो तूं
지지니소 에그스타로 소미야 지수도 머리버로 돈성 지지니소 에그스타로 지수 모가라 지수 모가라 아라단두가 지수 다야라 지수 다야라 아라단두가 불빛 사고라 아라단두가 예솔 온다라 아라단두가 어떤 해버린 여도 먹어라 지수 모가라 아라단두가 지수 다야라 아라단두가 불빛 사고라 아라단두가 예선 원나라 아라단두 할렐루야 할렐루야 원래 안 सकना 할렐루야 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 स्तुती करूया आमच्या देवाची स्तुती करूया आमच्या रायाची स्तुती करूया आमच्या रस्त्याची स्तुती करूया व्हडल्या तळान स्तुती करूया आमची पिडा आमचे दुःख आमचे सगळे कोयसरता सर वाईट सकत सर नस सर दुस्मानाचे सर देवसाराचे दिसा तुमी आमकां आपणोवनी आनी सकत वाळोवणी येवनी ताची कृपा आमचे भितर वाळोवनी सर आशिर्वादान आमकां भरोवनी सोम्याची सकत सोम्याचे व्हड येवनी हालेलुया हालेलुया Bless the Lord, glorify the Lord, Jesus, 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 Yesue, 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 Stotra, Yesue, Aradhane, Somiyan Judo, Aradhan Tuka, Somiyan Judo, Aglab Tuka, Somiyan Judo, Vantan Tuka, Satya Tuka, Ayman Tuka, Hallelujah, 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 दुष्ट सतत सोमी आमकोच कर आमची पातकांना पाणी तोड कर आमका कृपा दी आमका बेसाव दी आमका तुझ्या दायरान भर आमका उजवाडान भर सर आमच्या भावा बहिणी कष्ट दिल्या एकसुरपणा असलेल्या जीवाचो नाश करून घेतलेल्या सर वाईट सर भरलेल्या आमालकी येतलेल्या ड्रग्स वापरलेल्या वाईट सत्य भरलेल्या आईट भरलेल्या सगळ्या सोम्या आपण तो गुण कर सोम्या हालेलुया 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 सर वाईट सगत पयस करूनी सोम्याच्या आमाले रगत वाळोनी आमच्या भावांचे आमच्या बहिणीचे सर आपण सर न सगत सोम्या दौडायचो हालेलुया 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 येशुवे 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 सोम्या
तुझी सकत वाढवून दे आमच्या भावा बहिणीचे आम्ही तुझ्या मुखार असलेल्यांचे सगळ्यांचे बळे सोम्या सगळे तुझ्या वाट आम्हाला रगतांचे देवून दे संतोष सांगा ठरवून दे सर मस्त पैसे देऊन दे व्यापार वहिवाटात तिथपडच्या कामात घरात कुटुंबात समाधान गोवा बाहेर येते आवई बापई भुरग्यांत तरुण देवळात लग्न जाते लग्न झाले एक मन एक काळी समेस्तांत येऊ दे हालेलुया 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 येशुवे 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 तुम्ही आजो तुम्ही आजो तुम्ही आजो तुका जाऊन तू देता हालेलुया 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 Relax. Allow the Spirit of the Lord to dwell into your heart. तुम्ही तुमचे ते भितर आसा आल्तारीर आसा तुम्ही समाधान पावा संतोष पावा दादोसकाय पावा Be happy. Be joyful. Allow the Spirit of the Lord to touch you, to heal you. तुम्हाचो स्पिरीट तुमकां आपडून आसा तुम्हाला गुण करना आसता तुमचें टेन्शन पयस गेलां तुमचे भिरांत पयस गेल्या तुमच्या बे पयस केलां तुमची खरंदाय हिराय पयस गेल्या सोम्यान काडून व्हेल्या दादोसकायन बरलां ताणें रचलां मात्र सदांय भावा आनी भयणी तुवें संतोशान आसा जें म्हण देव आशेता गॉड वॉन्ट्स दॅट यू टू बी हॅप्पी ऑल द टायम बी जॉयफुल सदांय तूं बेजारान आसा जाल्यार तुवें तकन काणयलां कोणना सोमी आशेता तुवें सदांय संतोशान आसा जे तुज्या वायट सवय वरवीं तूं बेजारान आसाय की हेरांनी सांगिल्लें आयकना आसतना तूं बेजारान आसाय की आवयन बापायन भावा भयणीन सांगिल्लें बायलेन सांगिल्लें आयकना आसतना तूं बेजारान आसाय की तुज्या तूं कुशेन तूं बेजारान पावलाय की सुमी केदींत आशेना तुवें बेजारान आसा जें म्हण God never desires that you have to be unhappy. He wants you to be always joyful, always happy. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನೀನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, नष्टದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ. स्वामी आयक गुण करता आपडता तुका पळयता हलता येता तुका पळोवन आसा तुजेर दिश्ट घालना आसता ताजे दिश्ट तुका गुण करता ताजे गोश्ट तुका सुटका दिता ताजे दीस तुका समाधान दिता ताजे दीस तुका गुण करता. सुम्या आपडोंक सोड आपड सुम्या हे आमच्या भावांक आपड हे आमच्या भयणींक आपड वायट सवय येता तांकां भायर काडूंक ये अविधेयपणांतल्यान भायर येवंक कितले तरणाटे आवय बापायक उलटे रावल्यात तांणी तुजो ताळो आयकोंक फाटी येवंक वायट सक्तेन तांकां दामून धरलां ह्या वायट सक्तेंतल्यान भायर येवंक तांकां बळ दी. तुजे सकत मात्र पुरो ज्या भावांक ज्या भयणींक आपड सोम्या संतोष तांकां दी. मादाक द्रव्यां आमाल पियोने वायट संगती वायट सांगातपण सक्कड तांकां भायर येवंक तांकां बळ दी. पदकाच्या मेळेपणांत देवस्थानाच्या ताळण्यांत भायर येवंक सोम्या
तुज्या आमोली रगत तांचेर वळय, तांकां गूण कर, तांकां बरें कर. तुमची जाप सोमिया तूं म्हजो सांबाळणार. सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. सोमिया तूं म्हजो सांबाळणार. सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. म्हज्या सुखांत आनी दुखांत, सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. म्हज्या पिडेंत आनी भलायकेंत, सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. म्हज्या आपायांत आनी आनवारांत, सोम्या तूं म्हजो म्हज्या सांबाळणार. कंतींत आनी दुखांत, सोम्या तूं म्हजो म्हज्या सांबाळणार. एकसुरपणांत आनी सांगातपणांत, सोम्या तूं म्हजो हांव सांबाळणार. रडटाना आनी हांसताना, सोम्या तूं म्हजो हांव सांबाळणार. आवुरताना आनी विशेव घेताना, सोम्या तूं म्हजो हांव सांबाळणार. सुकाळी आनी अकाळी, म्हजो सांबाळणार. वैनांत आसतना आनी वावरांत आसतना, सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. मागण्यांत आसतना आनी ध्यानांत आसतना, सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. जैतांत आनी सोलवणेंत, सोम्या तूं म्हजो सांबाळणार. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 आमकां अशें म्हणटा. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7. हेरां प्रास तूं व्हड म्हूण कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? What do you have your own, what you have not received from others? ಇತರರಿಂದ ಪಡೆಯದ್ದು ನಿನ್ನದೇ ಆದದ್ದು ಏನುಂಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? आनी तुवें तें हेरांतोन घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणल्या बरी तूं बोडाय उलयता कित्याक? Why are you boasting as if you have received it from your own? कित्याक तूं बोडाय उलयताय? रशियाचो नांवाडी कादंबरीकार लिओ टॉल्स्टॉय एक अशी एक गडीत म्हणटा, गटमूट तरणाट ताच्या मुखार येवन भीक मागा लागलो खंय. गटमूट आसा आनी ह्या माणेस्तान म्हळें खंय तूं इतलो गटमूट आसाय कित्याक भीक मागताय? तुजे 2 दोळे आहात तुका, ताणलो एक दोळो म्हाका दी, म्हज्या इश्टाक एक दोळो ना, तुजो दोळो ताका दी, तुका हांव तूं विचारले तितले पयशे दिता. तुजो एक दोळो म्हाका दी, म्हज्या इश्टाक एक दोळो ना, तुवें विचारल्या तितले पयशे हांव तुका दितां. तरणाटो म्हणालो खंय विचारल्या तितले न्ही, म्हज्या इतले रास गेल्यार हांव दोळो तुका दिना. दोळो दिवन हांवें कुरडो जायचे की 1 करोड रुपये दिल्यार हांव तुका दोळो दिना. तो लिओ टॉल्स्टॉय म्हणालो खंय तर 1 करोड रुपये तुज्या लागीं आसून कित्याक भीक मागताय? भवानी बहिणी, आमचे लागीं आसा तें सगळें देवान दिल्लें. आमकां जर तर दोळे नातले आमची गत कितें जाती आसली? आमकां जीब नातली जाल्यार आमची गत कितें जाती आसली? आमकां कान आनी दोळे आनी हात आनी आमचे पाय नातले जाल्यार आमची गत कितें जाती आसली? कितली बिरमोतीची जाती आसली, कितली दयाळ्याची जाती आसली. देखून आज आमकां कोणी तसली व्यक्ती मेळटना आमी दयाळाय जावया. ताका दोळ्यात म्हाका दोळ्यात ताका दोळे नान्ने, तुजे दयाळाय करणे आनी येवं दितें. म्हाका आयकता ताका आयकना न्ही, म्हाका पांयात म्हाका सोलोवं जाता ताका सोलोवंक जायना न्ही, म्हाका हात आसा ताका हात नात ना न्ही, म्हज्या कडेन आसा ताचे लागीं ना न्ही. देखून तो मागता जाल्यार ताचे कडेन ना म्हण अर्थ. आमी कितलीं भागी. तुमी आयकलां आसतलें नांव अमेरिकाची हेलन केलर 1880 to 1968 ती वाचल्ली. एक फकत 18 म्हयन्यांनी म्हळ्यार 1 वर्स 6 म्हयन्यांनी ती कुरडी जाली, केप्पी जाली. पळोवंकी जायना, आयकोंकी जायना. पूण तिणें केल्ली महत्कारी आमकां आयकतना अजाप जाता. कुरड्यांनी बरोवची ती ब्रेन लिपी तिणें सोदून काडली. पयल्या फावटी बॅचलर ऑफ आर्ट कुरडें तिणें संपयल्ली डिग्री करून. 14 बुक्स 14 बूक तिणें बरयले कुरड्यांनी केप्पी. 18 म्हयन्यांनी जाल्ली. 14 बुक्स 14 बूक बरयले. तातूंत एक स्टोरी ऑफ माय लायफ
कुरडेन बरयलें. साळी सांजाकी सडीत गांवाक ती भोंवण आयल्या. कुरडी आनी केप्पी तुंगितल्या गांवाक गेलाय. साळी सांजाकी सडीत गांवांत ती भोंवण आयल्या. हेलेन केल्यार इंटरनॅशनल म्हणून संस्थोत आंदलें पण निवाळ जातीन घडलें. पळया गे तिका दिल्लो जीव कितलो करून सोबयलो. तिका दिल्लो जीव कितलो दिन सोबयलो पळया. देवान जीव दिला पाड करूंक न्ही, पुरोंक न्ही, नाश करूंक न्ही, देसवाट करूंक न्ही, तीर तीर कुटो करूंक न्ही, सोबय आनी सोबय आनी सोबय आनी सोबय. म्हजे सिनेमाच्या सेमिनारिस्तां हांव विचारलें तरणाटे पाप ते बरीं बरीं स्वप्नां चिंतून येवचीं तांणी. तरणाटे डिग्री जाल्ले मात्र येतात ते बरी प्राय ती. वाय डू यू वॉन्ट टू बिकम ए प्रिस्ट? तूं कित्या पाद्र्याप जावंक शेताय? मस्त जापी दितात. तांणी एक जाप अर्थ म्हाका म्हजो जीव पेल्या खातीर करसूंक जाय. तें काजर जावन पेल्या खातीर करसूं येता वय, पूण एक डेडिकेटेड ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಜೀವ ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. आमी एक तुम्ही पळया कुटुंबांतली तुमी कितली सोबीत तुमची जिणी तुमी केल्या. तुमी लग्न जाल्या, साबारान तुमी लग्न जावन एक बरो घोव जावन तुमी सोबयल्या. एक बरी आवय जावन बरी बायल जावन तुमचें कुटुंब तुमी सोबयलां. तुमची भुरगीं आस, तुमच्या घरांत तुमची आस्त तुमची, तुमी घोव बायलां संतोशान आसात, खावंक जेवन पिवन दादोसक्यान आसात, आसल्यान दादोसक्या आसा. ती व्हडली जिणी सोबीत. मस्त आसता आसा जें म्हणना, मस्त आसता आसतलें समाधान येनात, मस्त दंड दिरवें आसतलें समाधान येनात, पूण खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक बिरावंक बिडार आसा. देवान दिल्लें तें जिवीत तुमी सोबयलां. तुमच्या घराणें पळया. एक बरो एक घोव हांव, बरी एक बायल हांव, बरी एक आवय हांव, बरो एक बापूय हांव, बरो एक भाव हांव, बरी एक भयण हांव, बरो एक शेजारी हांव, बरो एक क्रिस्तांव हांव. जालें न्ही, फुल्लें न्ही जिवीत. हें पुरो कशें घडलां? आमकां असल्या दोळ्या वरवीं, आमकां असल्या जानवां वरवीं, आमकां असल्या हाता वरवीं, आमकां असल्या पांया द्वारे. हें सगळें आमी जोडलें ह्या देवात हांव. तर आमचे दोनी हात सांगाता घालया, ताळयो पेटोवन म्हणया स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, येसू देवा म्हणलें गीत आसा. संतोशान दोळे दिल्ल्या खातीर, हात दिल्ल्या खातीर, पांय दिल्ल्या खातीर बरें करून स्तुती करून सोम्याची गावया. आमकां भाव आनी क्वायर शिकयतात. तुमी दोनी हात वापरल्या बरो, आयकल्यार बरो, बूक नाकात. तुमचें काळीज मन तन सगळें आल्तारी कडेन दवरा. आमचे भाव शिकयता, क्वायर शिकयता, आनी म्हणले पर्यंत आमी म्हणया. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसू देवा. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, येसू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसू देवा. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, येसू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसू देवा.
ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ दुनिया तो ದೇವಾ, बारिया ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 दोळेदंपा again relax कितें बघता समाधान भाव भयणी रितीर म्हळ्यार हें what you are experiencing now that is retreat what are you feeling within you कितें बघता तुका ना दुसरें काय बघता हें जेजून दिवचें हें देवान दिलें आतां कितें बघता पळय तें उरलें पुरो संवसारान दिवचें एन्जॉय इट द दोश जा खुशी पाव अर्गां दी सोम्याक असले अनुभव खातीर थँक गॉड फॉर दिस ब्युटिफूल गिफ्ट ऑफ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स द दोश जा खुशी पाव एक घडीभर उबी रावया देव आमकां रचणार मात्र न्ही तो पोसता कशें पोसता पळया कोणाक उबें रावन कस जाता बसा उबें रावन बसूं जें म्हणून कश्ट तरेन बसय किर्तन 20:3 तुमकां बायपाट येता तें कितें म्हणटा पळया सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कालक्या फालक्यांत हांव चलना तरी
कसलेंच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजें माथें तेलान मागताय. म्हजें पात्र भरून वोमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों. दया करून बसा. घरा वचून किर्तन 23 वाचा. किर्तन 23 परत्यान परत्यान वाचा. जेजू बरो गवळी म्हणली कंतारां आसा सुमार ती काडा. तुमच्या इतल्या गायन करा. रेतीर हांगाखेर जायना हांगा सुरू जावची. रेतीर घरा येताना सुरू जाता. हांगा कितें आयकलें तें नियाळतना तें घरा वचून प्रॅक्टीस करतना आमची दादोसकाय आनीक सडटा. देवा आनी आमचे मदलो संबंद विवारूंक पवित्र पुस्तकांत असो एक दाखलो. देव गवळी आमी ताची शेळयो. आनी गवळी कितें करता आपल्या शेळयां खातीर जीवत्व दिता. हेजे असो ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 पोरण्या सोल्यांत. जुवान बरयलो वंजेल अध्याय 10 9व्या सोल्यांत. देवाक इतलें आमचें जिवीत मोगाचें गी तोच मनीस जालो. मनशाचें जिवीत देवाक इतलें मोगाचें गी तो मनीस जालो आनी आमच्या गतीन जियेलो. आमच्या जिवाक गौरव सोडलो. मान सोडलो. देव मनीस जालो. तर मनशाच्या जिवाक गौरव जायचे. देव तो मनीस जालो. मनशाच्या जिवाक गौरव सोडलो. अभिमान सोडलो. देवूळ किर्तनकार दाविदान बरयलें किर्तन तें 20 आनी 3 तो म्हणटा सोमी म्हजो गवळी कांयच उणेना. सगळें बेसांव ताचेड आसा. सगळें आशिर्वाद ताचेड आसा. तो म्हाका राखता. तो म्हाका सांबाळटा. सगळी ग्रेस्त काय तो म्हाका दिता. शांती म्हाका दिता. समाधान म्हाका दिता. तो म्हणटा असतलें शांती समाधान कोणीय दिवंक शकना. जुवान बरयलो वंजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7. म्हज्या इश्टा खातीर रावा म्हणटा जेजू. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जुवान बरयलो वंजेल अध्याय 15 वाक्य 15. पळया देवान आमकां रसला मात्र न्ही ताचें सांगातपण ताणें आमकां दिलां. आनी उपरांत आज म्हणटा किर्तनांत म्हणटा तो काळक्या भुंयारांत हांव चलून तरी तुजो दांडो आनी बेतकाटी म्हाका सांबाळटा. गवळ्याच्या हातांत एक दांडो आसा बेतकाटी आसा. कित्याक दुस्मानांत राखूंक आमकां इल्लें आपाय कितलें पळया. आमकां मेळिल्लीं अणवारां कितलीं पळया. कितले पडे आमी पिडेन पडले हांव पळया. अजून बरीं आसा आमी. आमकां आमच्या मोगाच्यांक आमच्या घरच्यांक आमच्या कुटुंबाच्यांक अपाय अणवारांक आयिल्लीं देवान आमकां राखलां. आमी मागलें त्या मागण्याक देवान फाळो वा उलो आयकल्ल्या आमी केल्ल्या मागण्याक देवान जाप दिली. देखून कालक्या भुंयारांत हांव चलतना तरी तुजो दांडो आनी तुजो बेतकाटी म्हाका राखता. 5 सोरो म्हाका दिताय. आमी न्हिदोंक येताना भावांनी भयणी आमी उठ्ठाना रित्या पोटान उठता वय. पूण राती न्हिदोंक येताना पळया पोट भरून जेवता. आज आमकां आयिल्ल्यांक हांगा जेवण तयार जावन आसा. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 5 सोरो म्हाका दिता. नितळ उदक म्हाका दिता. दांडो आनी बेतकाटी दिवन म्हाका राखता. म्हजें पोशाण तो करता. आमी निराश्रीत न्ही. आमकां रावंक बिडार म्हणलें आसा. आमी कोणी निर्गतीक न्ही. आमची आवय आमची बापूय आमचो दादलो आमची स्त्री आमची भुरगीं बाळां आमची मालगडी आमची भुरगीं बाळां आमकां आसात. आमी निराश्रीत न्ही. आनी माणें आमकां पोसता तो. आमच्या पुय सभेन मेळचें पोशान दुसरें कोणाकय मेळना. तूं केदाळा इगर्जे वच पाद्र्यावतीन तुका मेळटा 24 hours. हर एक दीस मीस आसा. हर एक दीस कुंभगार आसा. हर एक दीस देवाचें उतर आसा. हर एक दीस कुंभसार आसा. हर एक दीस सक्रामेंत आसात. पळया आमच्या पुय सभेन मेळचें पोशान खंय मेळना. वी आर ब्लेसड. आमचो जीव देव कितलो बरोबर राखता पळया. जीव राखता आत्मोय राखता. आमकां पोशाण दिता. तर इतलें राखच्या पोसच्या आमची पिडा गूण करता. जेजून पिडेस्तां गूण केलें. मेल्ल्या जिवान केलें. तोंट्यां सलशें केलें. केप्प्यांक आयकशें केलें. कुरड्यांनी पळयशें केलें. तो जेजू हांगा आसा. तुका आनी म्हाका तो आपडटा गूण करता. त्या जेजूक बऱ्या गवळ्याक तें किर्तन आमचें घरान घेवया आनी घेवया गीत भजन आसा. येसू स्वामी ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. आमच्या बुकांनी तें आसा. आमच्या बुकांनी पाणसंको 59 59. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. कन्नडांत आसा. तें भजन रुपार आसा. बरें करून आमी गावया. सोमी म्हाका पोसता. म्हाका सांबाळटा. म्हाका मोग करता. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು
ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ತಗಡ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಹಸಿವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಹಸಿವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಆತ್ಮದೇಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳರು. ಆತ್ಮದೇಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಯರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಒಯ್ಗಿ ದೊಳೆದಂಬುಣ್ಣದ ಹಬ್ದಿ ಒಯ್ಗಿ ದತ್ತಂಗ ಐಲ್ನೆ ಸತ್ಗಿ कितलो सो बीज जावन देव म्हजो मोग करता. म्हाका जीव दिला तो पोसूंक, राखूंक आनी सोबोवंक आनी देवाक महिमा दिवंक. तर आमचो जीव ताता सोम्याच्या हातीन दिवया, दिमी घालया. सर आमची तेसावां, सर आमची मागणी कित्यो पुरा गरजो कारण आमी हांगा आयल्या. आमच्यो आनी पेल्यांच्यो सगळ्यो आमी सोम्याच्या पांयां ताळ आमी दवरया. पयल्या सुवातेर झुजा वरवीं कश्ट नासात आमची भाव भयणी. प्रतिदान झुजाक डायरेक्ट इफेक्ट झुजांत आमच्या गांवांत, इज्रायलांत, इराणांत, लेबननांत आनी हेर राष्ट्रांनी तांच्या जिवाक झुजां मांडटेल्या मुखेल्यांनी मान आनी गौरव दिवंक मागया. तांची मोत उजवाडोवन दी. इतले 2-3 म्हयने लढाई जाली, कितें जोडलें तांणी? कांय ना. सगळें मागया सोम्या कडेन ह्या मुखेल्यांची मोत उजवाडोवन दी. रडतेल्यांची दुखां तांकां आयकोन दीत. सोम्या कश्ट जाल्यांची भोब तांकां ह्या मुखेल्यांक आयकोवचे खातीर तांची मोत उजवाडाय. ह्या झुजां वरवीं कश्टच्या लोकांक सोम्या तुका भेटयता हांव. आज एका रांदच्या गॅसाक सोम्या 3,000 रुपये उतरल्यात. दुबळ्या धाकट्यान एक दिसपडतें दिल्लें खाण जाल्यार जोडचें कशें, जोडुल्लें खावचें कशें? सोम्या आमच्या मुखेल्यांची मोत उजवाडाय. खाणा वरवीं दिसपडतो ग्रास सोडूंक कश्ट आमच्या भावां भयणींक. डिझेलाचें मोल, पेट्रोलाचें मोल, खाणा वरवींचें मोल आकाशाक चडलां.
सोम्या काकुळत कर आमची आमच्या दिसपडतें पोटाक खाण आमकां मेळचें वो जीव पोसचे खातीर आमकां सांबाळ सोम्या तबारांक काम ना परगांवांत आसलीं कामा खातीर गेल्लीं अर्दो अर्दो सांबाळ तांकां थोड्यांक कामूंतरां सांबाळत ना थोड्या कामांतान काडलां तांचें रोंदून आसच्या भावां भयणी कुटुंबाच्यांक सोम्या तुजो आदार दी तुजी कृपा दी दिसपडट्या ग्रासा खातीर तुवें दिल्ल्या क्रशेचेर बेसांव घाल सोम्या जाय पुरतो आमकां पावस दी आमचें धरण भिजोवन दी आमकां चड चड उदक जाय सोम्या आमच्या रैतांचेर तांच्या बेळ्याचेर तांणी काडच्या वावंटीचेर तुजें बेसांव घाल बरें बेळें जावं दी आनी आमकां दिसपडटो ग्रास त्या शेतांत मेळोवन दी आमच्या रैतांक बरी भलायकी माडयांक माडांक कळ्यांच्या झाडांक मिरयांच्या वालींक खेळंब्यांक सर आमच्या कृशेक सोम्या तुजें आशिर्वाद लाबोवन दी आमच्या बाताक तुजें आशिर्वाद दी हो जीव नाश करून घेतल्यांक जीवघात करतल्यांक बेसांव दी शिकले मनीस जीवघात करून घेनात आसात दुडवादीक मनीस जीवघात करतात युवा जाण जीवघात करून घेवन आसात सर आमच्या युवा जाणांची मोत उजवाडाय शिकपी मनशांची आनी अशिकपी मनशांची मोत उजवाडाय तांची मोत उजवाडाय मादक द्रव्यां आमाल पियोने ड्रग्स वापरन आमच्या युवा जाणांची जिणी पिड्ड्यार जावन आसा सर आमच्या युवा जाणां बुद्धी माट मंत्रां पितीसपणां दुश्ट शक्तीच्या बोळान कश्टून आसात असल्या युवा जाणांक सोरोप येतल्यांक आमाल पियेतल्यांक ह्या दुश्ट शक्तीन भायर येवन बेसांव दी आमच्या कुटुंबाक समाधान दी आमच्या कुटुंबाक समाधान येवन दी शांती येवन दी एकवट येवन दी घोव बायल भुरगीं एक जावन दीत काजर जावं चिंतेलीं काजर जाल्लीं नवीं जडीं काजरी बेस तिरासाण सांबाळूंक तांकां बोळ दी गटाय दी उजवाड दी काजर बेसन तुटोवंक चिंतून आसच्या चर युवा जोड्यांक उजवाड दी आनी आतां विविध गरजो घेवन तुजे मुखार दिम्यांनी आसच्या सोम्या ह्या सर आमच्या भावां भयणींचें मागणें तांच्यो विनवण्यो सोम्या तूं दयेन आयकून घे आनी तांकां तांच्यो सगळ्यो गरजो तूं दी सर आमच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां तळा दवरी आमची पिडा तकलेच्या तुदी येता आनी पांयाच्या मुळा पर्यंत सर पिडा हार्टाची पिडा किडनीची पिडा कॅन्सराची पिडा कातीची पिडा हाडांची पिडा पोटा भितरली पिडा मोतीची पिडा आतां पांयांची पिडा सगळी सोम्या तुज्या पांयां तळा दवरता तुजी गूण करची सकत तुजी आमोली रगत आमच्या कुडीचेर वाळून दी आनी आमकां सवकासाय दिवन दी तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाक आमेन सोमी आमच्या कुडीक गूण करची सकत लायता ताचें आशिर्वाद येता ते आशिर्वाद जोडूंक आतां आशिर्वादाचें गीत आमी गावया Idiavoda Sacramenta Sustangnaman Karuya Purbilatya Rupa Bodla Navyoriti Adaya Salvan Mecha Astutvisya Bavartaci Boltivya Srshi Baba Tashi Puta Ullasani Stutiza Podvi Maima Sasta Sasta Ikastarya Sita Tu Gadogaisha Spita Samasami Navarta Amen प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडून फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर
जो जी येताय आणि रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. ग्रेसी डिसोजा तोट्टम, रिचर्ड डायस हेम्माडी, मुरियल लिझा डिसोजा संताकट्टे, सेलेस्तीन सल्डाना शिरवा, ग्लॅडिस जॉन आनी ग्लॅडसन डी अल्मेडा कलातूर, क्लिटा ब्रॅक्स बोंदेल, सेलिन लोबो कोप्पा, मार्क अल्मेडा बारकूर, अजित आनी आशा अल्मेडा बॉम्बे, लुसी रॉड्रिगास उपोर, रवी पिंटो कटील, रीना डिसोजा आनी कुटुंब आजेकार, पर्सिमियल टीना फेर्नांडीस कुंदापूर, अविन आनी अविटा पिंटो बिजय, लोका कॉड्रस कार्कल, अनिता डिसोजा मैंगलोर, जानेट कर्नेलियो संताकट्टे, चार्ल्स बर्तलोमियो बॉम्बे, ऑस्टिन ऑस्विन डिसोजा पेर्मुदे, विल्मा लुवीस कोटा हांच्या ते सभा पासत. तशेंच पावस्तीन डिसोजा आत्म्या खातीर मीस दिता. तेरेदा डिसोजा कावूर, मिनी नोरोना आत्म्या खातीर मीस दिता. सायमन नोरोना उडपी, विन्सेंट आनी एलिझा मास्करेनस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. आयरीन मास्करेनियन्स कुंतल नगर, जॉन आनी अल्फोन्स डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. आस्मा आनी अविता डिसोजा पांगळा, फेलिक्स कस्तेलिनो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अविटा मचादो आनी कुटुंब संताकट्टे, घरच्या आल्मावाक मीस दिता. जसिंता मिनेझस उडपी, अँटनी अल्मेडा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. प्रिसिला अल्मेडा बारकोर, ग्रेगरी आनी अल्फोन्स कॉड्रस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. लेनी कॉड्रस तोट्टम. ऐसे कीर्तन है. Tao somya mandira gauno vinkita argandi bunduka ami hasita. Tao somya mandira gauno vinkita argandi bunduka ami hasita. Tu somya amsu आधार सर्वांसो तुझे लागी येता तो आमचो आसरो. येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगिता अर्गांती बन तुका आमी असिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यांच्या जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्याही सोबे आसूं. भावानो भयण्यानो, वेलंगाणी माई आमची सर्गींची आवय, भलायकेची माई ती. सोनवाराचो दीस आज प्रतिजा मोरये माये समर्पण दिल्लो आणि ह्या दिसा ह्या वेलंगाणी मायेक आमचे मायेक सर्गींचे मायेक नमन करूंक, तिचे कडेन मागूंक आनी मागल्या सर उपकारांक लाभुल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र बलिदानाक आमी आयल्या. मोरी सदांय आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं विनंती करता. कारणगरी वायरून ओपडटना तिणें मागलें,
ताचे उपरांत अजून पर्यंत हर एका कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर ती विनाती करूनच आसा आनी ती तिच्या मागण्याक तिचो पूत जेजू ना म्हणना देखून तिचे लागीं मागोवंक आयिल्ले आमकां सर्वां जेजू आज आमकां दादोशी करता येदोळूच आमी देवाचें उतर आयकून आमचो बाबात घट करून आसा आनी तांगा आयिल्ले आमकां परत 2 मेजांचें खाण आमकां तो दिता देवाच्या उतराचें खाण सांगाता ताच्या जेजूचेत कुडी रक्ताचें खाण ही दोनीय खाणां सेवन आमचो बाबार्थ घट करूंक तीर करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आयतीं जावया आनी उतरांनी करण्यांनी चिंतनांनी आमी केल्या सर पथकां खातीर दूख पावया आनी बापा लागचें बोगसाणें मागया. आमच्या पथकांची दूख उसारन सांगाता आमी मागया. हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काको सोमिया काको Krista kakut Krista kakut Somiya kakut Somiya kakut प्रार्थुया कितें पुरा गरजो घेवन आमी आयल्या तेवढा सागड्या कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांची ही मागणी उडा सागड्या. ही सर मागणी सांगता घालना देवा बापाच्या पांयां तळांत भेटोवया. कणवळ्या बापा भाग्यवान आमकां मरयेक जेजूचे माये वेलंगणी मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतले आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशीं कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. दुबळ्यांक पांयां तळां मुस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतल्यानो हें उतर आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केन्ना सरतली, आमी गोव विकराक कलच्याक साबात केन्ना सोंपतलो, आमी महापुणे करतल्या आनी मोल चडयतल्या. पोडकिऱ्यो ताकड्यो वापरून पोसयतल्या, रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्या आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या. गंवाची फोल पर्यां विकून आमी दूड करतल्या. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, हांव दोनपराच्या वेळार सूर्योपड असो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो आनी सगळीं तुमची गितां विळापाची गितां जायशी करतलो. हांव तुमच्या पेंगटाक गुणी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बोडको करतलो. एकल्याच पुताच्या मरणा पासून रुदान करतात तशें जाल्यार रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी भोव कोडसाणाचो दीस कसो तो सोंपतलो. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुखळ धरतलो. लोक बुकेतलो पूण जेवणाक कणाक न्हय, लोक ताण येतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचें उतार आयको.
दर्यातावन दर्यापर्यंत ती लोकोन लोकोन वेतेली, उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतेली. सर्वेस्वराचे उतर ती सोदतेली, पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पूर आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पूर आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव ऐकतलो. तो समाधानाचे उतर सांगता. वय आपले परचेक आपल्या भोगता आनी सगळ्या काळजांत आशेसी पडटेल्यांक शांती पाठयता. सर्वेस्पोर आपले परचे समाधानाचे उतर सांगता. मोग आनी विश्वासी पोन एकामेका भेटता. नीत आनी शांती एकामेका रावन धरता. विश्वासी पोन भुमींतले उपसाताले. नितीवंतपण सरकार तावन नदर घालतले. सर्वेस्पोर आपले परचे समाधानाचे उतर सांगता. खंडिसावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. सर्वेस्पोर आपले परचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पोर आपले परचे समाधानाचे उतर सांगता. सकल आमी उबी रावया आनी मिसस्सो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरे मुसोताळो ऐकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळू जुवांचे सीस जेजू सरशीन येवन म्हणाले, आमी आनी फारिजेव सबारपट उपास करता पूण तुजे सीस उपास करिनात. कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगात आसता पर्यंत काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गे. होरेताक तांचे जावन काण उरचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. कोणीय मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुकटाचो कोपो मारिना. कित्याक कोपो पोरण्या वस्तुरांची सुतां वोण काडटा आनी ताचो फाळो आनीकय व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिनात. तशें भरल्यार चिलां फुटतात. अशें वायन गळोवन वता आनी चिलांय विबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात.
देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता भेटयता बापा ओंडवायन तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवची ओंडवाय हाडून तुझे मुखा येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटयता बापा ओंडवायन तुका ओपूण तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवची म्हज्या मुखार भोव बिरिणो ही आमचें बलिदान सर पुजेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या अख्ख्या पयस विचारदावा सरीसपत मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचो वेलंगणी मायेचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदांच जावन निर्मेमरण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूंक पाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्याचो वेलंगणी मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणता. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवे दळबारांचो सर्वेस्पोत सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उंच सगळीं तुकाचे उंच सगळीं तुकाचे उंच सगळीं तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावे येता ताकाचे जय उंच सगळीं तुकाचे उंच सगळीं तुकाचे उंच सगळीं तुकाचे. बापा कडस तूं पवित्र तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडणू ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया.
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto so good pagatu yang. तुझ्या कुर्सा आणि ओनर जेवण ओनावे तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडवणारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा, लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गोळीक बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पोती भगवन झुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन आमेन आमेन. येवकरिस्तांच्या जेजूक सेवच्याक आमी आयतीं जावया आनी ताणें शिकलेलें मागणें आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखां येवं, तुजी खुशी सगाळ सतात श्री संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुशीदां तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पणां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोवी सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. भावां भयणो, आमी एकामेकां पळोवया
आनी सोम्यान दिल्लें शांती समाधान वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या, ताका सेवंक आयती आसची. आमी सर्वांक सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरणींच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 166, 166. 예수의 발산 무차 나도스कर 마카 재운한 두차 지용 가베 소스랄 마야 모카 kurpa maktawo 어트레칸 예수의 발산 무차 Dadoskar maka jeunang tuja Jiu abe sonsa maya oka Kurpa makta or atreka Angkaran hausumya saspata Vardi sanastana kashtata Angkaran ausomya saspata Vardi sanastana kashtata Prakastu sotardayen fakai Hatan moso makasal Yesuye kalsan mocha Dadoskar maka jeunang tuja Jieng awe sosa maya oka Kurpa makta or ötregan Beşmo sor munsha kalsan borla Ashanti beran सगळ्यान भरल्या भीष्मो सोर मनशा काळजान भरला अशांती बिरा सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुंवरा आयक प्रार्थन नैमा खाती अत्पिकाना जेजुये काळजान म्हज्या दादोस्कर म्हाका जीवनान तुज्या जियें हांवें चोवच्या माया ओका करपा म्हाका व्हड अत्रेकां राकोणा साहांव तुका मेळो तुजे बराबर जेवणाक बसूं राकोणा साहांव तुका मेळो तुजे बराबर जेवणाक बसूं उणोसगी सो तूं जीव दिवसो सरदाराच्या वाटा कसो जेजुये काळजान म्हज्या
प्रादोस कर म्हाका जेवणा तुझ्या जिये खावे सोच्या माया मोगान कृपा माता वडत्रेगा. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताची आवयचो वेलंगड मेळ्याचो उडास काडून ह्या पोवी जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडून जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कामरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसोण येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मुखार येवचें आनी तुमची मानाची वात आमच्या पाद्राबादावन तुमी घेवची. विवेक अनिता पिंटो बेलतांगडी. विवेक अनिता पिंटो बेलतांगडी. पियुष कॉड्रस पलिमार. विन्सेंट डिसोजा ब्रह्मावर. तशेंच नांव नाका कालमाडी आनी आयच्या जेवणाक लोणचें दिलां. तशेंच नांव नाका उपूर. ओके. तारीखेर सोनवारा दीस आमच्या पुणशेताची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. ऑगस्टाची 15 तारीख. हाका तयाराय जावन ऑगस्टाच्या 6 तारखेतावन 14 तारीख पर्यंत 9 दिसांचे नोवेन आसतले. ह्या नोवेनाची लितुर्जी सांजेर 4 वरांचेर आरंभ जाता आनी ह्या वेळाचेर अर्दे वर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत पवित्र मिसाचें बलिदान, वेलंकानी सायबणीचें नोवेन, पिडेस्तांकाचेर विशेश मागणें आनी उपरांत तेलावणी आसतली. ऑगस्टाच्या 6 तारखेर ब्रेस्तारा पावणे 4 वरार बावटो उबारण नोवेनाक आनी फेस्ताक चालन दितात. अदीक मानदीक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो, निवरात गवळीक बापो, उडपी दिएसीस. ऑगस्टाच्या 13 तारखेर ब्रेस्तारा दोनपारां पावणे 3 वरांचेर चेरलसो पुरशांव आदी उडपी जंक्शनांत आसतलो. पुरशांवांक चालन दितात मानदीक बापो फ्रँकलिन डिसोजा, शिवमोग्गा दिएसीस. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर शनिवारा आमच्या पुणशेताची वार्षिक महापरब. फेस्ताची मिसा ह्या परी आसात. सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेन, उपरांत 10:30 वरार फेस्ताचें दबाजीक मिसाचें बलिदान आमचे गवळीक बाप अदीक मानदीक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा भेटयतले. उपरांत आयिल्ल्या सर्वांक जेवणाची वेवस्था आसा. उपरांत 2 वरांचेर कन्नड भाशेन मीस, 4 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मिसां आसतलीं. तुमकां सोमेस्तांक सर्वांक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. तुमकां नोवेनाच्या वेळार तशेंच फेस्ताच्या वेळार मुर्दाम रावूंक, पिर्जेंत आनी स्पॉन्सर रावूंक विनंती करता. येया आनी तुमच्या मोगाच्यांकी सांगात आपोवन हाडा. दैवीक अनुभव आमी जोडून घेवया. आतां दिमी घालया आनी वेलांकनी मायेचें नोवेन आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी, भोव भगवंत त्रिनादीन, जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली.
देवपुता तूं गर्भे समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोचो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड रयता. हे दुखेसाचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनातिकार. देवाची भगवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हयतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसा ते बरें काम मेळोवंक आनी चिंतलीं सहर कामां बऱ्यान जावंक. आर्थरायटीस, BP, शुगर आनी आळसाय पयस वचोंक. बोन इन्फेक्शन गूण जावंक. कुडीची आनी मोतीची पिडा पयस वचोंक. एकसूरपण आनी डिप्रेशन राग उणें जावंक. संतोश समाधान तें जिवीत जियोंक. भुरग्यांक स्वस्थ उलोवणें उलोवंक. भुरग्यांचें देणें फावो जावंक. आवय बापायचें बरी करून जतन करूंक. बरें काम मेळोवंक. पियोवणें सोडूंक. बरी सैरीक मेळोवंक. घर बांदूंक तांक मेळोवंक. तोंडांत जाल्ले गाय गूण जावंक. HP हे परिक्षेंत बरे मार्क्स घेवन पास जावंक. कॅन्सर पिडेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. कोलेस्ट्रॉल आनी BP नॉर्मल जावंक. कृशीक जाय आशिल्लो बरो पावस येवंक. रीण घेतिल्लें बेगीन फारीक जावंक. BSc नर्सींग परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन पास जावंक. बरी भलायकी मेळोवंक. पांयाच्या शिरांची दूख गूण जावंक. गव्हर्मेंट एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवन बरें काम मेळोवंक. सुरू केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक. इंटरव्यूवांत पास जावंक. कुवेटान बरें काम मेळोवंक. देवाच्या बावटान चड आनी चड वाडोवंक. देवबिरांतेन वाडोवंक. हार्टाचे समस्या गूण जावंक. जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक. दोळ्यांचें इन्फेक्शन गूण जावंक. बाळंतेर बऱ्यान जावंक. पाटीची दूख गूण जावंक. वायरल इन्फेक्शन गूण जावंक. गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. मोतीचो उडास उणो जाल्लो परत्यान पाटी येवंक. शिकोवंक बरी मोत येवंक. किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक. युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक. MBBS शिकोवंक. बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक. बीडी सिगरेट तंबाखू सोडूंक. बायला गांवांक वचोंक. विजा मेळोवंक. पेंटाची दूख बरी जावंक. UPSC एग्जामांत पास जावंक. फ्लॅटाचें पाटीची दूख गूण जावंक. हातांचे शिरांची पिडा गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक. CA एग्जामांत पास जावंक. कामांत भद्रती मेळोवंक. कुटुंबाच्या कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक. मोगाचनो ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागीं आमी मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंत म्हाका आजची वरती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वाडटां. तुजो दैवीक कोस तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजांत पेटयला सैमवच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुटप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरये कुटप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरये कुटप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ये देवाचे माये घे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल कडल्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुटप्यान भरलेल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान
सबात पडजळे मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी वतां आनी संवसाराचे अंतपर्यंत ती परजळान वाडून दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगुल्ल्या परत्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता तुजे पुत्रेदार मध्यस्थी के मरीपाक जोडून दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक पर्यंत मनशान केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें या मोगापासत हांव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता आयक म्हूण म्हजें कालती मागणी आनी जोडून दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोट तुजे थंय पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया ये सम्या कुडीच्या पिड्यान कोश्टोवच्या तुज्या साखरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुळदार सोम्या बावडताच्या भुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साखरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी ह्यातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगत. स्वाधी स्वाधिगतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तु ते बोनु ए स्वाधिगतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा अंक ये स्वाधिगतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनु ये स्वाधिगतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा अंक ये बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतां धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक
같으며 보비다며 베기스톤 대보노에 스와디 같으며 데이비 같으며 모제 따라온 거에 विस्मित बोधेना पोवितज्ञां जीविताची पोवितज्ञां पलायके दातारा पोवितज्ञां सदा काळजी येऊच्या पोवितज्ञां विस्मित बोधेणार पोवितज्ञां जीविताची पवितज्ञां भलायके दातारा पवितज्ञां सदा काळजी येऊच्या पवितज्ञां स्वाधिगतज्ञां पवितज्ञां बेगिस्तो देवोनुए स्वाधिगतम्या दैविगतम्या मुझे तैराओंकुये स्वाधिगतम्या पोभिगतम्या वेगिस्तो देवोनुए स्वाधिगतम्या दैविगतम्या मुझे तैराओ कुये मुघल पुत्रा सोवे अंक्वार मरी शिवाती आमका जेजूच्या बुबुईत कालसा आमा सर्वां देतोचे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्या विनंती कर धैर्य सुकरा अमावस्या विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं अमावस्या विनंती करा भगवान कृष्णाचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.